जाल्यार आमची ब्लेसिंगां आमीच कट करता. आमचो आशिर्वाद जो देवान दवरलेलो तो आमीच कट करता. ते पासून जेजू तूं आनिकूय आमकां पवित्र आत्म्या येद्या वक्तार डीप शिकयतले म्हज्या तोंडानसून. म्हजें कांयच न्हू पूण सगळें तुजेंच. आनी तूं सगळें शिकयतना सगळें सायन्स एंड वंडर मिलाग्री करून दाखयताय म्हणून जेजू तुज्या उतराचो पावर आमकां सगळ्यांक आयकतानाच कळटा म्हणून जेजू आमी तुका आर्गायता. तुजें उतर चिवें आनी सोडसोडीत दोनी वाटेन पारलेले तलवारी पासत तें आमचें रोपता. आनी जशें उतराचो ही समजणीचो तितलें आमकां अंडरस्टँड गावता ते उतराचें तितलें आमकां जण एकल्याक स्वतंत्र जाता आनी सेट फ्री करता जेजू येद्या वक्तार. आनी सगळे आन्सर एक एकल्याच्या जिवितान तुज्या उतरा वरवीं सगळें कावन्सिलींग जेन्ना शिकोवप जाता चले केन्ना पवित्र आत्मोत एक क्लास घेता आनी तेन्ना सगळ्यांक तेंच्या जिविताचो आन्सर कितें तेंच्यांनी आमी करूंक जाय ह्या देवाच्या उतरा प्रमाणे हो पवित्र आत्मा आमकां सदांच शिकयता आनी तो तयार आसा. आनी येद्या वक्तार आमकां सगळ्यांक एक क्लास घेता. सगळें आमचें कितेंच न्हू फक्त तोच कितें बायबलान आसा तेंच आमकां जें ओपाऱ्यांनी आसा तें आमच्याच एग्जाम्पलांनी आमच्याच गोवायकिनी टेस्टिमिनीनी आमकां सारकें सुटावय करता येद्या वक्तार म्हणून जेजू आमी तुका आर्गायता आनी दिनवासता. हे मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता. आमेन. हालेलुया. शिकारा बरा 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 ओ शारा रा करा 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 करा. थँक्यू जीजस. थँक्यू लॉर्ड. कशी आहा? ब्लेस न्हू? ब्लेस आहा आमी सगळीं? कित्याक? देवान बरोवन दवरलें ना आमी ऑलरेडी बिफोर द फावंडेशन गॉड हॅज ब्लेस अस न्हू न्हू म्हणून आमी ब्लेस आहा. देवान ब्लेस केला म्हणून गॉड हॅज ब्लेस अस न्हू नो? येस. आमी पळोवया आतां जेनेसीस 1:26. सगळीं म्हणया. Then God said, let us make mankind in our image and likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the bird sky, over the land and all the animals, and over all creation along the ground. God has said us, let us make man in his image, no? Mankind. देवान आमकां तेज्या भाशेन रचल्या न्हू. आमी सगळीं देवा भाशेन न्हू तेज्या भाशेन रुपान देव आमच्या भाशेन दिसतालो. लायकनेस स्पिरीट. वी आर लायक गॉड इन द स्पिरीट, नॉट फेस. हाव फेस लायक गॉड? आं आमच्या तोंडान देवा भाशेन दिसता ना न्हू. तेणी आमकां आपल्या स्वभाव आत्म्यान लायकनेस not like him, but is not his image, but his likeness in a spirit. And so आमकां देवान तेज्या सारकी रचल्या म्हणटा आत्म्यान. तेज्या भाशेन आमी रुपान जाल्यार आमच्या भाशेन दिसतलो आसलो न्हू देव न्हू आत्म्यान. कोंकणीन पळोवया. देवान म्हटलें आमच्या रुपाचो आनी आमच्या सारको मनशाक रचुया आनी
शंभराच्या मासल्यांचेर, अंतराचेर, सुकण्यांचेर, पोसपाचेर, मनजातीचेर, सगळ्या राजवटी जानवरांचेर आनी पृथ्वीचेर सोंपोवन भोंवतल्यांचेर, जिवाण्याचेर तो दोनीपण चलयतलो. Animals. The rule, he will rule on this, no? Sky over the livestock, all the wild animals, over all creations. देव सगळ्या रानवा जानवरांचेर बीन रूल करतलो हांगला न्हू, दोनी पण चलयतलो न्हू. नो मनीस देवान मनशाक पावर दिला न्हू तेचेर दोनी पण चलोवपाक. आमी दोनी पण कोणाचेर चलयता? मनशाचेर न्हू. आमकां दोनी पण कोणाचेर चलय हांगला देवान? क्रिएशन न्हू. सगळ्या रानवटीचेर, जानवरांचेर, जमनीचेर चलता, सर्पांचेर बीन आमकां तेचेर रूल कर सांगला. पूण आमी मनशाचेर करता न्हू. न्हू जानवरांक आमी भियेता, भियाना? जानवरांक भियाना? मातसो इवन तो डॉग सुणें दिसत जाल्यार भियाना आमी? Fear comes, no, when we see the dog. But dog is there, but he can't do. But still we have fear, no? We have fear, no, in heart. थंय सुणो आसल्या पुरो आमकां भिरांत दिसता. आमकां कितें सांगलां तेजेर? रूल कर म्हूण सांगलां न्हू. सोरोप हांगा सोरोप येयलो जाल्यार कितें करतलीं आमी? धांवतलीं न्हू सगळीं? ना? सो कितें सांगलां आमकां? सोरपाक बीन आमी नांवां दिल्यां न्ही तांकां. देवान आमकां रूल कर सगळीं तांकां आमी नांवां दिल्यां. सोरोप, सुकणीं बीन मनशान दिल्यां न्हू. पूण आमी तांकां भियाता. आमी मनशाक भियेता? आमी तेचेर रूल करता न्हू. बोगसोणें दिना म्हणजे मनशाचेर आमी रोज चलयता न्हू. ब्रदर सांगतालो न्हू आमकां आयज फॉरगिवनेस कालच्यान सांगता न्हू. आमकां फक्त बोगसोणें दिवंक जाय मनशाक काय मनशाचेर रूल करूंक जाय आमी? मनीस असो, मनीस तसो, मनशाक जेलीन घालूंक जावो. आमी केन्ना तरी जानवरांक स्ट्रीक रावता? तेजें चावलो बसून जाल्यार आमी तांकां व्हरोन जेलीन घालता. चावता केन्नाय डॉग बायट्स आट न्हू. यू पुट हिम इन जेल न्हू. वाय? इफ मॅन बायट्स आट वॉट वी डू? आं? पुलिशेन वचना आमी? ना? आतां कुत्रो एक चावत जाल्यार आमी कितें करता? ताका जेलीन घालता व्हरोन. आं? कित्याक ना? घडचो ना. भायलो चावलो जाल्यार? आं? भायलो चावलो जाल्यार आमी म्हणजे पूण सपोज त्याच वाटेर आमकां एक मनशान एक घास मारलो आमकां जाल्यार आं? ताका आमी कितें तरी एक्शन घेतली न्हू. न्हू? कुत्र्याक आमी कितें एक्शन घेयना? पूण आमकां तेजे रूल चलय सांगला. कुत्र्याचेर ना, जानवराचेर सांगला न्हू. पूण आमी तेंचे रूल चलयता? पूण आमी मनशाचेर चलयता न्हू. आमी सगळे बायबल मातसो ऑपोजीट केला न्हू. बायबल एक सांगता आनी आमी एक करता न्हू. आमकां देवान कितें सांगलां? जानवरांचो मोग कर सांगला न्हू. मनशाचो? मनशाचो दिसता आमी मनशाचो मोग करता खो? दिसता? एकामेकाचो मोग म्हणजे मनशाचो मोग कर सांगला न्हू. आमी करता? आमी जानवरांचो मोग करता न्हू. ना? करिना आमी जानवरांचो मोग? कित्याक जाणा केन्ना एक डॉग कोणाक बायट केलो न्हू, चावलो कोणाक, ती म्हणटात ना केन्नाच चावना तो, तुकाच चावला, तुवें ताका कितें तरी केल्लें. आं? कितें आमी मनशाचो मोग करता काय हितून जानवराचो मोग करता?
आमी सांगिना तुवें ताका कितें तरी मारलेलो म्हणून तुका तो चावला, ना तो चावचो ना, कोणाक चावना. पूण कितलो आमी मोग करता मनशाचो. हितून देवान सांगलां आमकां मनशाचो मोग कर. आमी जानवराचो मोग करता न्हू चड. आमकां तेचे रूल चलय सांगला, आमी मनशाचे रूल चलयता. सगळो रूल जानवरांचे करचो हाडून आमी मनशाक धमकयता न्हू. फॅमिलीन भुरग्यांक सुद्दां आमी तूं हें करिना करिना भुरग्यांचेर अशें आमकां भुरग्यांक मोग करूंक जाय काय आमी तेंचेर रात चलोवंक जाय. देव सांगता आमकां मोग करूंक जाय न्हू भुरग्यांचो, फॅमिलीचो आमी मोग करूंक जाय. पूण आमी इतलें आमकां हें जालां की आमी मनशाक सारकी हेट करता न्हू. मातशें कितें केलें जाल्यार इन फॅमिलीन बीन जाल्यार आमी अंडरस्टँड जाता. आतां नेवी आतां एक सपोज 2 जाण भाव आहा, व्हडल्या भावा कडेन लग्न जालें आनी दुसरी येयली. आमी कितें करता रूल न्हू. तुका हें कळना गो, ही चपाती अशी केली ना. रूल चलयना आमी. व्हडली न्हू मातशें आमी, व्हडली न्हू आमी अंडरस्टँड जाता. हांवूय त्या टायमार आसलें आनी म्हाकाय कळनासलें न्हू म्हणटा आमी. कोण तरी म्हणटा ना गो म्हाकाय कळनासलें गो. मोग करूंक जाय जाल्यार फॅमिलीचो अंडरस्टँड जावंक जाय. हांवूय त्या जाग्याचेर आसली, हांवूय तेन्ना मिस्टेकी करतालो न्हू ना. हांव जेन्ना त्या जाग्याचेर आसली, नवीच आसली जेन्ना म्हाकाय त्या घरान मिस्टेकी जाताल्यो न्हू. सो आमी अंडरस्टँड जाता. मागीर दुसरी कोण येता ताका ना. मोग कशी करतली आमी रूल. देव सांगता न्हू जानवराचेर आमी मनशाचे रूल करूंक सगळीं जाणां तयार जाल्या न्हू ना. मातशें कितें म्हटलें तुवें म्हटलेंच कित्याक म्हाका न्हू न्हू. सो आमी कितें करता रूल सगळ्यांचेर डॉमिनियन्स करता. आमकां तेंचेर रात चलय सांगला म्हणजे आमी कितें करता मोस्टली मनशाचेर रात चलयता. चडशी आमी कितें करता मनशाचेर न्हू. जानवराचेर केला कोणी सोरोप दिसलो जाल्यार पळयता आमी. गेट आवट इन द नेम ऑफ जिजस म्हणटा आमी तांकां कितें तरी ना न्हू. सो आमी न्हू आतां जेन्ना आमी देवाचें उतर वाचता तेन्ना आमी आयकता तेन्ना आमी अंडरस्टँड जावंक जाय आमी कोणाचेर रूल करूंक जाय. आमी मनशाचेर ओ देवाचेर सॉरी जानवरांचेर सगळ्यांचेर न्हू करूंक जाय. जानवर कसलीय जावं सोरोप जावं जोल्लो खूब जाणां जोल्ल्यांकूय भियेता. तो कितें करता अशी कॉक्रोच बायट या कॉक्रोच बायट नो नो बट स्टील वी फियर नो फॉर हिम नो. इफ वी टच हिम he fell down. Even a snake, when we go closest to him, he stay there. But still we fear animal. If we do like this, no, they run. Even a dog. I mean, इतली भिरांत आमकां. पूण आमकां आतां आमी प्रॅक्टीस करपाक जाय. म्हाका कोणी कितें म्हणटा सोरोप येयलो कितें जालें सोरपाक आमी नांव दिलां न्हू. सोरोप येयलो कितें जालें आमी नांव दिलां ताका वच तुज्या जाग्यार वचून राव. आनी तो वयता. एक दीस आमच्या बेडरुमान हांव चेंज करताली आनी एक सोरोप विंडोसून येता भितर. आनी हांवें पळयलो मातशें पयलीं बेल हांवें म्हटलें तुका एलावड ना रुमान येवपाक. तुका एलावड ना. जेजूच्या नांवान तूं येयलें ते वाटेन चल. हें तुजें घर न्हू. तुका देवान ऑलरेडी सुवात दवरलेली आसा. तो मातसो असो असो केलो आनी खरोच टर्न जालो आनी फाटीसून पळोवलो सारको देंवता तो. हांव परत मागीर ताका भायर सरोन पळयता आतां खंय वयता काय म्हणून. पूण तो गेलो. कित्याक आमकां देवान सांगलें तें आयकुंकूच जाय. डॅनियलाक वाघाच्या हितून घातलेलो न्हू. डॅनियल चॅप्टर डॅनियल ताका वाघाच्या हितून घातलेलो न्हू.
कितें जालें वागान ताका खाल्लो वयल्यान ताका बुकेल्लो दवरलेलो बुकेन दवरलेलो ताका उपाशी वागाक दवरलेलो आनी दानियेलाक भितर घातलो कितें जालें कांग ना न्हू ताका इवन तो बुकेल्लो आसलो पूण खाल्ला तशेंच आमी कित्याक भियाता आमकां कोणी तरी कितें सांगलेलें न्हू तोच खाता तो पूण देवान आमकां बरोवन दवरला तें आमी आयकता ना न्हू म्हणजे देवान मनशाक कितें सांगलां हे पृथ्वीचेर राज करूंक जाय न्हू सगळ्यांचेर पृथ्वीचेर कितें आहा तें न्हू आमकां देवान पृथ्वी आमकां दिल्या म्हणटा देव न्हू सगळ्या जानवरांचेर सगळ्या रानवाटीचेर सगळ्या चोरपाचेर बीन आमी राज चलोवंक जाय तेंचेर डॉमिनियन्स करूंक जाय तांकां तांकां हुकूम घालूंक जाय जेजूच्या नांवान मुयो सुद्दां वयता पूण भावार्थान तांकां हुकूम घाली जाल्यार त्यो सुद्दां वयता हांव किचनान म्हज्या कोत्ता तांकां सांगता जेजूच्या नांवान साम्स 91 घेता तुज्या घरा भोंवतणी कांयच वायट येवचें ना सांगलां न्हू मुयो जनवारां न्हू सो आमकां देवान बरोवन दवरलेलें आसा एक एक ऑथॉरिटी आमी घेवंक जाय तेज्या उतरान आमी कितें करता मुयो येयल्यो DDT पावडर ना जाल्यार मागीर कितें करता मागीर ना जाल्यार एक DDT पावडर ना घरान मुयांक मागीर कितें करता ताका लागून देवाचें उतर शिकलें जाल्यार कितें पळोवंक नाका न्हू ताका लागून साम्स 91 सांगता न्हू आमच्या घरा भोंवतणी कांयच वायट येवचें ना नो वायलंट वील कम नियर हावर ड्वेलिंग प्लेस न्हू साम्स 91 सो आमी ते एक एक उतर आमी घेवपाक जाय आनी कमांड करूंक जाय कशें करतले आमी उतरानच न्हू टेन लायन्स म्हणटा न्हू 10 लायन्स न्हू म्हाका मातशी लायट मारता तेजी वाचपाक वाचा मातशें कोणी नो हार्म्स or takes no disasters will come near or 10 कांयच आमकां डिजास्टर कितेंच वायट आमच्या भोंवतणी येवचें ना न्हू नो इवील न्हू कितेंच वायट आमकां आमच्या घरा भोंवतणी येवचें ना सांगलां कोंकणीन सांगलां कसलेंच वायट आमच्या येवचें ना सो आमी तें भावार्थान इवन आमी घर वाचून साडून वेता न्हू खंयसरूय आमकां कोणी म्हणटा न्हू चोर येता न्हू तेन्ना आमी कितें उलयता आतां खूब जाणां घरा लॉक करून येयल्या न्हू हांगा कितें उलयता आमी स्क्रिप्चर कितें उलोवन येयल्या आमी हे स्क्रिप्चर म्हणून येता न्हू आमी साम्स 91:10 देवान सांगलां न्हू कितेंच no harms will overtake you no disaster will come near your tent सो आमी आमची उतरां घालूंक जाय देवान आमच्या घरा भोंवतणी कांयच डिसास्टर बीन येवचो ना म्हूण सांग आमी आमची ओन उतरांनी मागणें करूंक जाय न्हू कितें नाका तुका वायट सगळें न्हू चोर कितें करता डिसास्टर हाडटा न्हू बरें करता सो आमी म्हणूं येता न्हू आमी खंय वयता ना आमी तेंच म्हणटा आनी भायर सरता कित्याक देवान ऑलरेडी बरयलां न्हू आनी बरयलां तें उतर सोत कित्याक आमी स्क्रिप्चर देवान आमकां आयकलां आमी साम्स 115:16 सांगता साम्स 115:16 देवान आपणाक स्वर्ग दवरला आनी पृथ्वी कोणाक दिल्या मनशाक दिल्या न्हू न्हू The highest heaven belong to the Lord, but the earth He has given to mankind. देवान आपणा स्वर्ग दवरला न्हू heaven belong to God, earth belong to man आज सो देवाक जाय पासून जाल्यार ह्या संवसाराचेर राज करूंक जायना न्हू देवाक करूंक जाता आमकां आमच्या लायफान देवाक जाय आतां आमी खूब जाणां म्हणटात देव आमकां बरें करिना न्हू
देव आमकां अशें करता थंय, पूण देवाक न्हू आमचें परमिशन जाय आमचे कुडीन येवपाक, कित्याक तेणी ऑलरेडी हे सगळे राज करपाक मनशाक पावर दिला न्हू. आमी वाचला न्हू डॉमिनेट करून सगळ्याचेर देवान आमकां रूल करपाक मनशाक दिला न्हू, सगळे बोध मनशाक न्हू. सो आमी देवाक आमच्या लायफान आमकां हे पृथ्वीचेर राज करपाक आमकां दिला, आनी देव स्वर्गार आसा. जेन्ना आमी तेजें उतर घेवन मागणें करता तेन्ना तो आमच्या जिवितान काम करता. आतां आमी पळयलां न्हू मिलाग्री तेच्या उतरा वरवीच जाता, बेश्टें जाता. जेन्ना आमी उलयता तेन्ना न्हू जेजून सुद्दां मिलाग्री कश्यो केल्यो, मोन्यांनी उलयलें न्हू उतर, म्हणजे आमी उलयल्यारूच आमच्या उतरांचो पावर येता न्हू, तेन्नाच आमच्या जिवितान मिलाग्री घडटा. आमकां ही पृथ्वीचेर आमकां दिला म्हणटकूच मनशाक दिला, जण एकल्याक आमकां पावर दिला ह्या मनशाक. तेचो सांगला न्हू मनशाक आपणा सारके मनीस तयार केलो आनी रूल कर सांगलें, राज चलय सांगलें न्हू, डॉमिनेन्स कर. म्हणजे मनशाक सांगला, खंयचें इम्पॉर्टन्स मनशाक सांगला काय सगळ्यांक न्हू, all who are live in earth, no? All people are given the dominance over the animal and all, no? No? All people or some? Some have power. All, no? So we want to understand first, otherwise we not run after the preacher. No? We thought preacher has a power. No? God has given all humankind. देवान सगळ्यांक पावर दिलेलो आसा, नॉट एका प्रिचर, म्हणजे प्रिचर कोणूच इम्पॉर्टन्स देवाक ना, सगळे प्रिचरूच ना, आमकां सगळ्यांक तुमकांय सगळ्यांक देवान तोच पावर दिलेलो आसा. तो शिसांक पावर दिल्लो न्हू जेजून, शीस जेजूच्या उपरांत शीस पावर चलयतालो न्हू हेजेर पृथ्वीचेर. मागीर सगळ्यांनी जी कोण स्वत मानता तांकां देवान पावर दिलो हो सगळो न्हू, कळोंक ना. सेम पावर, सेम पावर हॅज गिवन दिस डिसायपल, सेम पावर फॉर आस ऑल्सो, ऑल ह्युमन बिंग्स. जो पावर शिसांक दिल्लो शक्ती मिलाग्री करपाचो उतर उलोवन, तोच पावर आमकांय दिला न्हू, सगळ्यांक दिला न्हू. जी कोण भावार्थ दवरता तेंचे भावार्थ, बायबल कसो डिपेंड आसा भावार्थाचेर न्हू, आख्खो बायबल न्हू सगळो भावार्थाचेर डिपेंड आसा. भावार्थ आमी आयकला आसतलो, भावार्थ कितें तो न्हू, सगळ्यांक खबर आसा. भावार्थ दिसनाच्या वस्तूचे स्वत मानपाचें न्हू, जें कितें बरयलां बायबलान आतां आमी स्वत मानता न्हू. साम्स 91 हांवें तें सांगलेलें न्हू, आमच्या घरा भोंवतणी कांयच वायट येवचें ना. आमकां दिसता घर खंय आमचें, दिसना न्हू. एक आमी घर बांदतालीं आनी आमची शेजाऱ्यां झगडटालीं कितें जालें जाल्यार. हांव सदांच सकाळीं उठटालीं आनी जेजू तुवें म्हज्या घरा भोंवतणी कांय झगडी कितेंच जावचें ना म्हूण सांगलां. केन्ना जर झगडी बसून जाल्यार ते हांव स्क्रिप्चर म्हणीत रावतालीं, मागीर थंड जाताली. कित्याक देवान बरयलां न्हू, ते दिश्टी पडना. पूण आमी भावार्थान मारूंक स्वत मानूंक जाय न्हू. देवाचें उतर आमी कितें करूंक जाय, स्वत मानूंक जाय न्हू. भावार्थान कितें बरयलां न्हू तें आमी स्वत मानपाक जाय, फक्त बिलीव. आनी बायबलान आमी कितेंच करूं शकना. करूं शकता आमी स्क्रिप्चर घेवन ड्रॉ करून कितें करून कांय ना. आमी उलोवन ते भावार्थान उलयता तेन्नाच आमच्या जिवितान पेकोवणी जाता न्हू, जायना. मनशाक पावर दिला आमकां देवान, मनशाची जिबेर पावर घातलेलो आसा. प्रॉवर्ब्स 18:21 आमी शिकल्या न्हू थंयसा, कोण तरी शिकयतालो तुमकां प्रॉवर्ब्स 18:21, लायफ एंड डेथ ऑन आवर पावर. The tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. जिबेर आमची पावर आसा म्हणटा, जिबेर
आमचे जिबेर हा पावर न्हू काय शेजाऱ्याचे जिबेर भयणी भावाचे जिबेर आमच्या जिवितान कितें जाता जाल्यार कित्याक जाता आमच्या जिवितान कितें जाता जाल्यार कित्याक जाता आमच्या उतरा वरवीं आमच्या जिबेर आमी कितें उलयलां त्या उतरा वरवीं आमकां जिवीत ओ मरण येता न्हू बरेंपण वायट कशें येता बरें जाता आमच्या जिवितान कशें आमच्या जिबे वरवीं वायट आमच्या जिबे वरवीं न्हू श्राप आशिर्वाद आमचे तुजेर न्हू सगळें आमचे जिबेर आसा आनी कितले जाणां आयज ब्रदर फॉरगिवनेस आमच्या भोगसोण्यांक लागून न्हू आमच्या जिवितान कितली हें जाता ब्लॉक येता जाणा आमचें न्हू घर बांदपाक आमकां खबर नासलें आं भोगसोण्याचें कित्याक आमकां जेजूची खबर नासली ते टायमाचेर आमी झगडी येताली आं आमच्या प्रॉपर्टीन आनी कोणाची प्रॉपर्टी म्हण आमची फॅमिलीची आमी बुनयाद मारली बांदूंक दिवंक ना परत नळे घातले मेडीचेर मोडून उडयले म्हणजे कोणी तरी अशें पूण सगळें जालें आनी आमी मागीर त्या जाग्यार पळयत नासले आं कित्याक आमकां नाका इतलें हें जाता जाल्यार नाका पूण जेन्ना न्हू केरला गेल्ली तूं फॉरगिवनेस भोगसोणें दी तांकां जायना न्हू भोगसोणें दिवं आमी तेन्ना भुरगीं खूब वर्सां पयलीं ती इवन आमची मामी हेवनान गेल्ली आनी डॅडी पियातालो आनी तो हें तकलेनूय हें जालो मागीर सो आमकां कोण नासतना हो त्रास करता म्हणून राग बदललो राग येतालो आनी भोगसोणें आनी आमकां कळय नासलें भोगसोण्या टायमाचेर आमकां भोगसोणें कळों नासलें आनी आमकां खबरूय ना त्या भोगसोण्याचेर आमची घर जायना म्हणून आमी घर मागतालीं जेन्ना भोगसोणें दिवन येयली न्हू रोखडेंच 3 म्हयन्यांनी आमी त्याच जाग्याचेर घर बांदलें कित्याक फॉरगिवनेस आमचे जेन्ना आमी कोणाचो राग दवरता तेन्ना आमीच आमचे ब्लेसींग ब्लॉक करता म्हणून सांगतालो ब्रदर आमीच ब्लॉक करता न्हू सगळे ब्लेसींग आमचे आशिर्वाद आमीच ब्लॉक करता न्हू जेन्ना आमी भोगसोणें दिना तेन्ना ताका लागून आमी भोगसोणें दिवपाक जाय आमच्या लायफान जायना पूण आमी जेजूक पळोवपाक जाय जेन्ना आमी भोगसोणें दिना आमच्यो वाटो आमीच ब्लॉक करता ब्रीज म्हणटालो न्हू ब्रदर आयचो तो ब्रीज आमी तयार करता हेवनान वचपाक जेजू वरवीं सो आमकां राग येवचो ना म्हणून सांगला एफिजियन 4:26 आमकां राग येतलोच सांगला आतां कोणाक राग येना हांगा कोणाक राग येना कोणाक तरी राग येना हांगा येना तुका बायबलूय सांगता आमकां In your anger, do not sin. Do not let the sun goes down while you are still angry. आमी कोंकणीन पळोवया Thank you, Jesus. राग तुमकां येतलोच पूण रागाक लागून पातोक करिनाका वेळ दोळणी सरासर पडोवन दिवं नाका राग येतलोच सांगला न्हू कोंकणीन सांगता राग येतलोच पूण रागान पातोक करूं नाका म्हणटा राग धरून तुमी रावूं नाका कितें सांगता आमकां राग येतलोच सांगला न्हू राग येयलो म्हणटकूच आमी कितें करूंक जाय पातोक रागान पातोक करूं नाका म्हणटा हांगा म्हणटा डू नॉट सिन्स न्हू
पातोक करूं नाका म्हणजे कितें उलोव नाका तूं उलयल्यार पातोक जाता न्हू तोंड दाप आं आमकां राग येतलो सांग ना राग येवचो ना येतलो न्हू राग सो आमी राग येयलो कितें करूंक जाय तोंड दाखोवंक जाय म्हणटा न्हू ओगी रावंक जाय जाता ओगी रावो आतां उलयले पासून पातोक म्हणजे तूं डू नॉट लेट सन गोज डावन म्हणजे सूर्य दोळणीर पडासो तूं रावूं नाका म्हणजे दीस काबास जासो तूं रावूं नाका तुजो राग घेवन तूं बोगसोणें दी म्हणटा न्हू राग येयलो म्हणटकूच उलयलें न्हू रोखडेंच बोगसोणें दी जाता न्हू राग येता न्हू आमकां म्हाकाय खूब येतालो पयलीं राग हांव रागान म्हज्या भावाक धाकटो आसलो भाव तेन्ना काडटाली आदी मातयेची न्हू चडशीं दोणां आसतालीं सोलां बीन कितें घालून दवरतालीं न्हू मातयेची बरी उरता म्हणून काडटालें हांव ताका सोमतो तेचे उडोवंक कितलीं दोणां हांवें म्हजी मम्मी आईची फोडल्या रागान काडून उडीक मारताली दोन चायेचे लॉक बीन तेजे फाटीर असो उडयताली राग येतालो म्हाका पूण आतां येता पूण रोखडेंच सोयऱ्यान येता आमी न्हू येना भयणीक हांवें खुर्चे वयली सकयल उडयल्या टायल्साचेर पूण देवा कारगा कांय सांगना पूण जेजू तेन्नाच्यान पासून मोग करतालो म्हाजो पूण जशी आमी कंटिन्यू देवाच्या उतरान आसता न्हू राग येता पूण सोयऱ्यान येता रोखडीच येना गरजेचें न्हू सोयऱ्यान येवंक जाय म्हणजे कम टू सेन्सीस वेन वी एंग्री न्हू वी वॉन्ट टू कम टू सेन्सीस फर्स्ट वॉट वी आर स्पिकींग वॉट वी आर डुईंग राग आमकां येतलो येवचो ना असो सांगूंक ना जेजून राग येतलोच पूण रागान पातोक करूंक नाका पूण जितली देवाच्या उतरान वाडटा वाडटा रागाची कळटा राग येयलो म्हणटकू उलयले म्हणटकू तो राग सूर्य दोनीन पडासर दवरूंक जायना जाल्यार कितें जाता ना ट्राय करून पळयलें हांवें आतां तुका कोणाचो राग आसा न्हू तूं बोगसोणें दिवचें ना हांव ताका म्हणशी ना आसूं न्ही तुका न्हू पयलींच्यो फायली पयलीं कितें जाल्लें पळय पयलीं तुका तशेंच म्हटलेलें तेणी पयलीं तुका तशेंच केल्लें तुका जायना राग मातसो गो धरून राव तुका सगळें पयलीं कितें केल्लें न्हू तुका तें सगळें उडास येता ताका लागून देव सांगता आमकां बरोवन दवरला राग येसर सुर्या दोळणीर पडासो तुमी रावं नाका म्हणटा बोगशिया न्हू जाता जेजूच्या हितून जाता म्हाका उडास आहा एक भयण येयल्ली उलयतानाच तिका कळटालें सगळें कितें जाता तें आवाज फस्ट्रेट सगळो कावन्सिलिंग म्हणजे अशी येयली मागणें करूंक एके सुवातेर आमी प्रीच केलें देवाचें उतर दिलें आनी तांकां सांगलेलें आमी अवेलेबल आहा सांजचे टॉक आसलें म्हण सकाळीं फुडें एके सुवातेर गेले एक भयण येयली सारकी फस्ट्रेट जाताली सारकी रडटाना उलोवंक सुद्दां तिका जायनासलें कळटालें राग तिका विचारलें राग हय म्हणूंक लागलें राग आपल्या जाता न्हू खंयसरूच कोणाच्या हेजे सुवातेर दोगा तिका इवन आयदनां खूब जालें म्हणटून आदावना तशी मनशां आदायता न्हू कित्याक आमी मनशाचे देवान सांगलां मोग कर म्हणून आमी आमकां खबर ना नाजाल्यार आमी करूंक सोदिना न्हू सो ताका सांगतालें हांव बोगसोणें ना आपणा कडेन जायना म्हणटा ती आनी तिका उलोवंक सुद्दां जायनासलें हांव जायना म्हणटा बोगसोणें हांवें म्हटलें जायना आमकां जायना पूण आमी जेजूक पळयल्यार आमकां जायना जावचें ना जेजू भाशेन हांवें तिका विचारलें जेजू भाशेन तुजें मास काडलां
जेजू भाशेन आतां एक केस सोडीत जाल्यार आमकां कितें जाता न्हू, तेजे खाड ओडलेले खंय, चुकी उडयले तेचेर, हातीचेर खेळ्ळे. कितें केल्लें तेणी? आमी म्हणटा न्हू हांवें कितें केल्लें तेका, तेणी म्हाका अशें करपाक, हांवें तेका कांयच करूंक ना, तेणी म्हाका अशें केलें, हांव कित्याक बोगसूं म्हणिना. पूण जेजूनय म्हणूं शकतालें न्हू. जेजून कितें केल्लें? खंय तरी आसा जेजून कितें केल्लें, कोणाक दुखयल्लें? आं दुखयल्लें जेजून? आं जेजून सगळें बरें केल्लें तरी तेका मारलो न्हू. कित्याक लागून म्हणटा? आमकां लागून म्हणटा न्हू बायबल, तुका आनी म्हाका लागून न्हू. सांगिना बायबल? तो आपणाक लागून मेला म्हणटा काय आमकां लागून मेला? आमकां लागून सोंसला. सो तेका जर बोगसोणें दिवंक जाता जाल्यार आमकां, आमी ट्राय केला आमी जेजूक पळोवन बोगसोणें दिवपाक? म्हाकाय जायनासलें. हांवें जेजूक सांगलें तुका लागून जेजू हांव बोगशितां तांकां, म्हाका जायना, म्हाका उडास येता, आमी भुरगीं आनी ते आमकां जाणटे अशे इतले त्रास कोत्ता. पूण त्या टायमार बोगसोणें दिलें तेन्ना आमी देवाचे आशिर्वाद पळयले न्हू आमी आमच्या जिवितान. हांव जाणा तुमकां भयणीन शिकयलां 1 Peter 3:9, डू नॉट डू इवील विथ इवील, इन्सल्ट विथ इन्सल्ट न्हू. हांवेंनूय शिकयलें तुमकां. डू नॉट पे with evil, insult with insult. On the contrary, repay evil with blessing, because of this you are called, so that you may inherit a blessing. आमकां देवान कित्याक आपयलां? वायटाक वायट फारीक करूं नाका म्हणटा न्हू, बेमानाक बेमान करूं नाका न्हू, तेंच्या पासत उपाटी तेंच्या पासत मागा म्हणटा न्हू. आमकां तेंच करूंक आपयलां. आमकां कित्याक आपयलां? बोगसोणें दिवंक न्हू, वायटाक वायट फारीक करूंक दिवंक नाका. तेका लागून देवान आपयलां आमकां वायटाक वायट फारीक करूं ना न्हू. कित्याक? तो जो संवसारांत जियेलो तेन्ना आमच्या भाशेन मनीसपण जियेल्लो न्हू जेजू, तेका खबर आसा, तरी जावन तेणी हे स्क्रिप्चर बरयला वायटाक वायट फारीक करूं नाका न्हू. म्हणजे आमचेशी जाता म्हणून तेणी बरयला न्हू. तेजे वस्तू आमचे कडेन जायना जाल्यार आमी जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी सगळें करूं शकता म्हणटा न्हू आमी. म्हणिना आय कॅन डू ऑल थिंग टू जिजस क्रायस्ट हू स्ट्रेंथनिंग मी म्हणटा न्हू आमी. हांगा सांगता तेच करूंक आमकां आपयलां. एक सुवातेर आमी गेल्लीं आनी तेंचे काजारी जिवितां आमी बायलेक मेळपाक गेलीं. तिका आमी सांगलें बोगसोणें दिव घोवाक. ती म्हणली आपणाक, वयल्यान ती कॅथलीक आं, आपणाक अशें केलां तेणी केलां, आमी कितल्या पयसून वयताले जे कडेन. सो आपूण हांवें हें स्क्रिप्चर दाखयलें, तुका देवान बिकॉज टू दीस यू आर कॉल. हांवें तिका सांगलें तुका हेच करपाक देवान आपयलां. कितें करपाक आपयलां? बोगसोणें दिवपाक न्हू. तिणें म्हाका कितें सांगचें? आपूण रिलीजन चेंज करता म्हणून लागली. इतलें डिफिकल्ट पळय बोगसोणें दिवंक. आपूण म्हळें रिलीजन चेंज करता, सोमतें डायरेक्ट म्हाका सांगलें. हांवें म्हणलें तूं कितें उलयता? वयल्यान गोवी जावं म्हणटा आनी बोगसोणें दिना म्हणटा. काम जाता? देवान फुडें सांगलां म्हटलें, सो दॅट यू मे हॅव इनहेरीट अ ब्लेसींग. म्हणजे देवाचें तुका ब्लेसींग आशिर्वाद मेळटले जेन्ना तूं बोगसोणें दितलें तेन्ना. आनी एक टेस्टिमनी आसली, 9 वर्सांनी न्हू काजारी जोडपें एकठांय येयल्या. तेचे लायफ भायल्या गांवांत ती गोंयचें चेडूं तें आनी भायल्या गांवांत काजार चल्लें आंध्र प्रदेश. थंयसून न्हू तेंचें कितें जालें तेका इतलो मारपाक लागलो. ते म्हणटा आपणाक ते सांगताले जेन्ना आमकां मेळ्ळें तेन्ना
रातीक सुद्दां आपणाक उबे आख्खे खाटी कडेन उबे रावताले आपूण इतलें आपूण हें करतालो टॉयलेट आनी ते पळोवन येयल्ले राग आसात न्हू राग ना म्हणटा ते बेश्टे येता कोण ना न्हू राग आसा सो जेन्ना ताका सांगलें आमी बोगसोणें ते रडपाक लागले आं ताका राग आसलो कळटालें जेन्ना आमी ताका सांगलें बोगसोणें दिवंक जाय मागीर ताका बोगसोण्याचेर हें केलें आनी जेन्ना तेणी मागीर ते आनी प्रेयर ग्रुपान एका मिटिंगेक गेले थंयसूच ते रावले तेन्ना तेच्या 9 वर्सांनी न्हू तेच्या घोवान ताका फोन केलो पूण ते घरान आसले टॅलिफोन आसलो फोन तेंगेर तेच्या मामीन सांगलें ते भायर सरला म्हणून पूण फोन काडून दवरलो म्हणटा आपणें मागीर येना फुडें फोन केलो तेणी आपूण तुका व्हरपाक येता एक कंडिशन सगळें वॉशींग मशीन सगळें घेवन येवपाक जाय जेन्ना आमी ते पयशिल्ल्या गांवांत आसले तेन्ना आमी मेवळी आमी एक तेंच्या घरान एक प्रेयर सर्वीस आसली म्हणून मेवळी कोणा शेजाऱ्याक तेन्ना ते येयल्ले हांवें ताका सांगलें तुजें पळयतात मागीर ताका सांगलें तुजें बोगसोणें कंप्लीट सांग ना तेणी तर अशें कंडिशन हें हाड तें हाड सांगलां जाल्यार तुजें म्हटलें बोगसोणें कंप्लीट सांग ना सो त्या प्रेयर सर्विसाक तेणी सारकें बोगसोणें मागलें रडोन सारकें हांव आनी ताका घोवान ताका 2 दिसांनी फोन केलो आपूण तुका व्हरोंक येता कांयच नाका कित्याक फक्त बोगसोणें ताका आमी फक्त बोगसोणेंच दीस सांगलेले ते पळय स्टोरी सांगतना कळटा न्हू राग येता भितर न्हू मारप हे सगळें राग न्हू आपूण इतले पयसून तुज्या वांगडा काजार जावन येयला आनी इतलें आपणाक हें सगळें जेन्ना तेणी राग सगळें बोगसोण्याचेर करून 9 वर्सांनी ते एकठांय जाले आनी घरा गेले पूण प्रॉब्लम सॉल्व जावंक ना मीन भितर तेजो घोवान दुसऱ्या काजारी बायलेंगला रिलेशन दवरलें फोन करताले ते आनी ताका त्या बायलेचो चेडो आसा म्हणून ते म्हणटा आपूण फुकट येयली अशें म्हणटाले कित्याक हें सगळें पळोवपाक पूण कोण जबाबदार आसा हेका चेडो हें जावप कोण तेंच न्हू भयणूच न्हू तेंच घर सोडून येयना जाल्यार इतलें जायचें नासलें पूण कितले वेळा जेन्ना काजार जाता तेन्ना दोगां तिगां दोगां आसता न्हू एक आनी जेजू आसता न्हू वांगडा जेजू आसता आतां आमी काजारी जोडपे लग्न जाली एक काजार जालें म्हणटकूच आमी पयलीं कोणा कडेन वचोंक जाय एडवोकेटा कडेन आं पुलीस स्टेशनार आवय कडेन आं बापाय कडेन ना जेजू कडेन वचोंक जाय न्हू आमी आं जेजूच आमच्या वांगडा आसलो न्हू जेजूच आमकां एकठांय केला न्हू जेजूनच सांगलां न्हू एक दादलो आपले बायले आवय बापायक सांगतलो आनी तो बायलेचो जातलो आनी दोगां ती एक जातली न्हू जेजून बरयलां न्हू तें सो आमी कोणा कडेन वचोंक जाय मागीर आमी कितें करता सगळ्यांची मिस्टेकी करता न्हू ताका सांगलें आतां एकूच काम कर जेजूक सांग तो भुरगो तिणेच पळोवंक जाय म्हणून ती येयना म्हणल्यार तूं येयना आपूण येयना आतां म्हणून म्हणजे तेंचें तुटलें आतां एकूच मागणें ते भुरगो तर येणे हाडलो जाल्यार भुरग्याक ह्या आवयचो मोग दितले जायना न्हू दिवं परत परत ताका उदास येतलो न्हू आनी जेजू कारकात दिवन मागीर ती काजारी जिवीत अप एंड डावन आसलें फोन आसतालो पूण दोग जाण चेडे जालो ताका मागीर ताका जॉबूय मेळ्ळो थंयसर टिचरीचो कशें जालें हें बोगसोणें दिलें न्हू तेणी सो बोगसोण्याचेर आमचें जिवीत कितलें हें जाता न्हू बरेपण भितर सरता हांव तेसात युट्यूबाचेर एक भयणीची टेस्टिमनी आयकताली तुमी आयकलें आसतलें ती भयण तिका जोर येतालो खंय जोर येयलो आनी ती म्हणटा आपूण मागणें करून बरें जालें आपूण म्हणटा घरांत झाडू मारताली झाडू मारतना म्हणटा कचरो उरलो आनी आपणाची भयणीन ताका म्हटलें तुका दिसना गो दोन दिसाना कचरो उरलो आपणाक म्हणटा एक आपूण बरी नासली ती बरी म्हणजे बरी जाल्या म्हणजे फेथ दाखयलो आपणें
आनी सारन मारता आनी वयल्यान हें म्हाका अशें म्हणटा म्हणून सारन काडल्यान तेजेर मारली आनी तूंच मार आपूण मारची ना म्हणून सांगलें. आपूण म्हणटा कांय ना आपणाक, पूण म्हणटा एक मराठी टॉक पळयताली, ब्रदर दितालो खंय टॉक, तेजे ती आयकताले. ब्रदर ताका विचारता रिस्पॉन्स करूंक जाय काय रिएक्ट करूंक जाय काय म्हणटा आमी. ताका भोंवन भोंवन विचारता आमी कितें करूंक जाय, परते दिवंक जाय काय आमी बोगसूंक जाय. ते म्हणटा बोगसूंक जाय, परते दिवंक जायना. खूब फारां म्हणपाक लागले. तेन्ना ताका उडास येयलो म्हणटा आपणाक परते परते ब्रदर विचारता म्हणून तेणें मागीर ब्रदरीक सांगलें आपूण म्हणून. आपणें आपूण म्हणटा आपणीन सकाळी फुडें झगडी केल्ली आनी म्हणटा आपूण ते येसूर रावली भयणीक आनी भयणीक वेग मारली आनी बोगसोणें मागलें. भयण म्हणटा कितें जालें हेजें, तुका पापान कितें तरी सांगलें म्हणून तुवें हें केलें. बोगसोणें मोग. आनी म्हणटा तशेंच आनी दुसरें फारां जालें. आपणाची मम्मी आनी म्हणटा भयण बसलेली आनी ती भाजी हें करताली पळय, रोखडेंच टेस्टींग परत येयलें पळय, एकदां बॉक्सिलें. सो ह्या टायमाचेर म्हणटा आपणें रागाक कंट्रोल करूंक दिवंक ना. ह्या टायमाचेर आपण मोगान हें केलें. खंय आसा कचरो आनीक आसा थंयच आपणाक जालो कचरो उरलो. कितें गो तुका कचरो उचला सोंक जायना, मम्मीन म्हटलें म्हणटा. आपूण परती येयलो, खंय आसा दाखय दाखय म्हाका, हांव काडटा सगळो कचरो. सो ती अशीच पळयता आनी ते म्हणटा तें बोगसोणें जेन्ना आपूण दिलें तेन्ना आपणाक भायर वचपाक, अशें ताका देवाचें उतर भायर वचपाक एंट्री जालें म्हणटा रस्ते देवाचें उतर प्रीच करपाक. पळय खंयसर आमचें एकदां ताका लागून देव म्हणटा आमकां हेंच करूंक आपयलां. कित्याक आमकां आशिर्वादाचें दायज आमचें जावचें. देवान जे आमकां आशिर्वाद दवरल्या स्वर्गार ते संवसारान आमकां मेळच्या खातीर आमकां बोगसोणें दिवंक जाय. नाल्यार आमी ब्लॉक करता आमचेंच बरेंपण. सिकनेस पासून आमकां एकदां चडशें आनी बोगसोण्याचेर येता. तेसात एक भयण शेअर करताली, तिका ती म्हणटा आपणाक म्हणटा कांय खबर ना, आपणाचो म्हणटा हात सगळो मुळोवन येयलो, हाडाक घोडसाण येयले आनी आखाडो म्हणटा असो सकयल गेलो असो. आनी आपूण म्हणटा म्हाजे दिसतकी म्हणटा वयर काडटा कसोच येयना. आपणें म्हणटा जेजू म्हाका बोगशी आनी कोणाक आपण कितें म्हटलां त्या टायमाचेर आपूण बोगसोणें मागलें आनी तेन्नाच पयलीं आपूण म्हटलेलें पेन गो. मागीर म्हणटा आपणाक उडास येयलो असलें दुयेंस, एक आंतरराष्ट्रीय हाडाचें दुयेंस, तें आपणें कमांड केलो म्हणटा आनी तेच फाट करून म्हणटा आखाणो आपणाचो वयर येयलो आनी हात हाल्लो. म्हणजे ती मानून घेतलें तेणी आपणाक कोणाचो तरी राग आसलो आनी त्याच टायमार तिणी बोगसवलें. त्याच टायमार तिचें आखाणो वयर सरलो. पयलीं म्हणटा आपूण बोगसोणें मागच्या पयलीं म्हणटा आपूण ट्राय केलो म्हाजे वस्तुकी आनी कमांड पासून घातलो म्हणटा जायना जालो. जेन्ना आपणाक पवित्र आत्म्यान उडास केलो कोणाचो तरी रागाचो, ते आपणें म्हणटा रोखडेच ते राग नियाय केलो. ते भयणीक हाडलें आनी बोगसोणें मागलें आनी मागीर रोखडेच परत आनी एकदां कमांड केलो तेन्ना हात तिजो सारको जालो. पयला आमकां कळना, ताका लागून देव आमकां सांगता सुर्या दोळणीन पडासर राग धरूं नाका काळजान. कित्याक जाल्यार आमचे असले दुयेंसांनी आमी हें जातलीं न्हू. झेम पासून पडना आमकां एकदां झेम पडटा. राग येयलो कोणाचो सुशेगूच ना न्हू. जेप तर तूं ताका वचोन त्या मनशाक सॉरी म्हणिना जायना तुमकां, जाता न्हू. सॉरी म्हणटा न्हू तेन्ना मनान बरें दिसता आनी तेन्ना मागीर उचामळ जायना जीव न्हू. पवित्र आत्मा भितरल्या भितर हें जाता न्हू. सो आमकां हे बोगसोणें इम्पॉर्टन्स आसा न्हू. कित्याक आमी देवाशी गेलीं म्हणटकूच आमकां न्हू पयलीं ब्रदर होतो मॅथ्यू 18 शिकयतालो न्हू. 18 तेजे 2000 टॅलंट न्हू, 2000 टॅलंट न्हू बोगशिले. म्हणजे कितले रीण तेजे बोगशिले आनी दुसरे तेजे कितले आसले फक्त 100 न्हू. सॉरी
10,000 सॉरी 10,000 टॅलंट तेजे बक्षिले. म्हणजे आमी आतां गेली न्हू देवाशी, आमचे कितले पातोक बक्षिले? 10,000 न्हू. आमचे कितले बक्षिले? 10,000 न्हू. म्हणजे आमचे पातोक चड बक्षिला आनी दुसऱ्यांचे कितें म्हणटा देव? 100. सो आमी मॅथ्यू 7 जाणा न्हू देव म्हणटा दोयान कुस्कूट म्हणटा 7:1-2 डू नॉट जज. दुसऱ्यांचे कितें म्हणटा देव? कुस्कूट म्हणटा न्हू. आनी आमची पाटी म्हणजे कितें सांगूंक सोदता देव आमकां? आमचे चड पातोक न्हू, पूण आमी आमचे पातोक चड म्हणटा. आमची चूक करता आमी कोण? आं आमची कोण चूक करता? हांवें कांयच करूंक ना म्हणटलें न्हू. तेणीच म्हाका म्हटलें म्हणून हांवें केलें न्हू न्हू म्हणिना. आमच्या दोळ्यान कितें आसा म्हणटा देव? पाटी न्हू म्हणिना. म्हणजे आमचे खूब आसा पातोक आमचे खूब, पूण दुसऱ्याचे कितें? कुस्कूट. आतां तूं देवाशी येयलो, आतां दुसऱ्या देवाशी येयलो, देव तेका म्हणटलो तुजी पाटी म्हाजे कुस्कूट न्हू. म्हणजे दुसऱ्याचे पातोक कितें? स्लायटली हांव म्हणटाली न्हू. आतां म्हाजे कडेन पयली चूक जाल्या, हांवें दुसऱ्याकूच समजून घेवंक जाय न्हू. म्हाजे कडेन चूक जाल्या तितली. हांवें एग्जाम्पल घेतलेले पळय दोन भावाचे बायलांचे. आं ना एक सासूमाय सुनेचे. सासूमाय कडेन मिस्टेक जाताली न्हू पयलीं, जायनासली. सून पळय मिस्टेक करता सासूमाय कडेन जाताली न्हू, पूण ती अंडरस्टँड जेन्ना आतां पाटी म्हणून आतां ती दुसऱ्याचे कुस्कूट कशें समजतली. सासूमाय म्हणटली सुनेक, आसूं गो म्हाजे कडेन हे मिस्टेकी जाल्या, म्हाजे कडेन शीतमोव जाला, तुजे कडेन जाल्यार आसूं. म्हणजे कितें? तुजें कुस्कूट ती समजून घेता न्हू. चड व्हडलें पातोक न्हू दुसऱ्याचें न्हू. कित्याक हांवेंनूय मिस्टेक केल्या न्हू पयलीं, तुमी करूंक ना पयलीं मिस्टेक. आतां आमचीं भुरगीं बीन करता, एक सिमिलर जाता न्हू. सो आमकां बोगसोणे दिवपाक तांकां इजी न्हू, कित्याक हांवूय चुकलें न्हू न्हू. खूब फारां अशें जाता. एक दीस अशें जालें, एकली भयण फोन केली आनी परत परत फोन करून सांगता फॅमिलीची स्टोरी. म्हाका तोंड उगाडटा म्हाजें, हांव कितें करूंक तर? आं म्हणजे म्हाजें सेल्फ म्हाका सांगता हांव कितें करूं अशें म्हणपाक जाता म्हाका. पूण पळयतात मेन म्हाका फटकन उडास केलो, तूंय तशेंच आसलें, तूंय सगळ्यांक माग माग म्हणटालें पयलीं. सो तेन्ना मागीर तिका हांवें बोगसोणें हें बोगसोणें दिना जाल्यार आमचे न्हू फॅमिलींतले प्रॉब्लम बोगसोण्याचेरूच आसता, रागाचेरूच. पूण आमी कितें म्हणटा, हांव कांयच करिना म्हणटा न्हू न्हू. इवन काजारी जोडपे कित्याक झगडी जाता, कित्याक डायवर्साक केस जाता? रागाक न्हू. कोण खालती जावंक सोदिना न्हू, कोण म्हाजी मिस्टेक म्हणून सोदिना न्हू कोणूच. तेका लागून न्हू झगडी बीन कित्याक जाता भाव भाव भयणा भयणाचे, कित्याक आमी मानून घेयना न्हू. सॉरी म्हणपाक कोणूच तयार ना न्हू. आसा देव तुमकां सांगता खालती जायात आनी देव तुमकां वयर काडटलो. केन्ना आमी खालती जातली? हां केन्ना आमी खालती जाता? आमी सॉरी म्हणटा तेन्ना खालती न्हू. बोक्षिता तेन्ना आमी ल्हान जायना आमी. सॉरी इवन आमची मिस्टेक नासतना पासून आमी कितें करता? सॉरी म्हणटा न्हू. मिस्टेक नासतना सॉरी म्हणटा तेन्ना न्हू रिलेशन इतलें घोट जाता. केन्ना ट्राय करून पळोवया. आमी केन्ना काजारी जोडप्याचें सांगलें न्हू,
एके सायडीक हांव तांकां डायरेक्ट सांगता हांव एक जाणा एका हातीन ताई बसता ना न्हू दोनूय वाटेनी कितें तरी जाता तेन्ना मिस्टेक जाता न्हू कोर्टांनी बीन कित्याक वयता पुलीस स्टेशनार बीन कित्याक वयता कोर्टान एडवोकेटा कडेन कित्याक वयता झगडी जाता म्हणून न्हू कित्याक हांव सारकी आहा म्हणटा सो तो म्हणटा हांव सारको तो म्हणटा हांव सारको कोण खालते जावंक सोदिना जाता हांव म्हणटा कितें म्हाज्या दोळ्यांतली पाटी म्हाज्या दोळ्यान कुस्कूट तुज्या दोळ्यान पाटी म्हणटा न्हू न्हू म्हणिना आमी सो आमी जाता तितलें कितें करपाक जाय आमी आमची चूक मानून घेवंक जाय जेन्ना आमी जेजूशी वयता तेन्ना आमी मानून घेता खालती जाता आमी आनी आमी जे देव आमकां दिवंक येयला न्हू बरेंपण जे जेजून खुर्साचेर आमकां केलां फिनीश म्हणटा न्हू सगळें काबार जालें खुर्साचेर सगळें बरेंपण देवान करून दवरलां तें आमी आमच्याच पातकान आमी कोणाक बोगसिना जावन तें आमकां बरेंपण आमच्या जिवितान दिश्टी पडना जायते अशे हें आसता ब्लॉक आसता कित्याक ते आमच्याच हितूनी आमी उतरांनी आमी आमचे प्रभू 1821 आमी जाणा न्हू तेतून आमी सगळे आमकांच आमी दुसऱ्याचो गुन्यांव केलो पासून जाल्यार देव दुसऱ्याचे आमकां देव कित्याक आमचेच सांगूंक जाय न्हू आमचीच पातकां 1 John 1:9 म्हणटा आमी आमची पातकां आमी जोण एकल्यान विचारूंक जाय न्हू आं जोण एकल्यान विचारूंक जाय न्हू पातकां आमी काय तूं म्हाजी उखार जाल्यार बॉक्साणें मेळटलें गोवान म्हाजी पातकाचे बॉक्साणें मागल्यार मेळटलें ना न्हू जोण एकल्यान विचारूंक जाय तोंडान विचारूंक जाय तेन्नाच आमकां देव आमचो बोगशिता कित्याक तो मोगाल आनी दयाळ इफ वी कन्फेस आवर सीन He will faithful and just, and will forgive us our sins and purify us from all our unrighteousness. केन्ना आमी कन्फेस आमी उचारता तेन्ना न्हू आमी उचारता जोण एकलो उचारता आमच्या पातकाचे न्हू तेन्नाच आमकां देव बोगशिता न्हू त्याच टायमार बोगशिता काय दुसरे दिसा त्याच टायमार न्हू पूण आमी स्वत मानूंक जाय न्हू आमी एकदांच बॉक्साणें उचारलें म्हणटकूच आमकां तेच तेन्नाच बॉक्साणें मेळटा परते परते म्हटल्यार ना न्हू आमी एकदांच पातक उचारलें आमकां देव बोगशिता कित्याक आमकां देवान ऑलरेडी जेजून खुर्साचेर आमची पातकां बोगशिल्लीं आसा न्हू आतां फुडें करतली पासून न्हू सगळीं पातकां ऑलरेडी बरोवन दवरलेलीं आसा आमकां ऑलरेडी बॉक्साणें मेळलेले आमी कॉन्फिडन्सान कॉन्फेस आमी उचारूंक जाय फक्त आमकां उचारपाचें काम आहा आनी स्वत मानपाचें न्हू आमच्या दोळ्यांतली पाटी आमी केन्ना काडटली म्हणजे आमी आमचे पातक वळखूंक घेतली पळय तेन्ना आनी तेन्नाच आमकां दुसऱ्याचें धाकटुलें दिसतलें धाकटुलें कितें केलें आसूं न्हू आमी तीच मिस्टेक करतालीं आमी बॉक्सितलीं रोखडी दुसऱ्या न्हू आमी केन्ना बॉक्साणें दिवंक जातालें जेन्ना आमी ते सुवातेर पळयतलीं तेन्ना हांवूय मिस्टेक करतालीं तेन्ना तेन्नाच आमकां दुसऱ्याकूय बॉक्साणें दिवपाक रोखडें जाता हें हांव म्हाज्या जिवितान म्हणजे हांव चडशी अशेंच पळयता हांव त्या जाग्यार आसलें जाल्यार हांव कितें करतलें आसलें सगळ्यां कडेन मिस्टेक जाता कोण तरी नितीवन आसा कोणा कडेन मिस्टेक जायना आं सगळ्यां कडेन मिस्टेक जाता जाता न्हू सो आमी सगळे एकामेकाक समजोंक जाय न्हू एकामेकाक अंडरस्टँड जावंक जाय न्हू एकामेका कडेन बॉक्साणें हें चूक जाता जाल्यार आमी सगळ्यांक अंडरस्टँड जावंक जाय न्हू नाजाल्यार आमकां
कितें म्हणटलो 10,000 टॅनल आमचे बक्षिले, आमी तो दुसऱ्यांक बक्षिना जाल्यार तो 100 रुपया दिव आमकां कितें म्हणटलो विकेट ऑफ द ब्रदर सांगतालो न्हू वायटोळो चाकोर खोटो खोटो म्हणटलो न्हू चाके खोटो खोटो चाकोर म्हणटलो आमी जर दुसऱ्यांक बक्षिना जाल्यार आमी देवा मुखार एक वायटोळी कशी खोटी मनशां आमकां कितें जाय नितीवण जाल्ली आमी जायी जाल्यार आमी बोगसोणे दिवंक जाय आमकां नितीवण जाय बरेपण जाय आमकां देवाचें जाल्यार आमी कितें करूंक जाय आनी एक जाल्यार तूं एकूच स्टेप घे बोगसोणे दिवपाक जेजूक सांग हांव बोगसोणे दिता देव 99 स्टेप घेता जेन्ना न्हू एकदां हांव हें प्रिचींग करताली बोगसोण्याचेरूच आसलें कॉन्फरन्स क्लासीन आनी एके भयणीचे कामाचेर कितें जाल्लें आनी ती दुसरी भयण न्हू कोण तिका राग येयल्लो ती बोगसोणे दिवपाक इतली इजी न्हू म्हणटा आनी कोणाकूच ती बक्षिना सट करून कितें जालें जाल्यार कामार पूण जेन्ना म्हणटा आपणीन जेजूक सांगलें आपणाक बोगसूंक जाय ते भयणीक हे भयणीन आतां आनी बीग बोगसूंक जाय सो ती म्हणटा आपणीन अशें म्हणटा जेन्ना क्लास केवले बोगसोणे दिवपाक बोगसोणे जेजूच्या नांवान आपणीन सांगलें ताका बक्षिता जेजू हांव तेजो मोग करता तुज्या आशिर्वादान बसता आनी आपूण म्हणटा फोन काडलो ताका मॅसेज करपाक पळय जाल्यार तेणीच पयलीं ताका मॅसेज केल्या आनी तें म्हणटा कितें ती भयण बी आतां भयण म्हणटा केन्नाच कोणाक बोगसोणे दिवपी अशी न्हू पूण जेन्ना आपणीन डिसिजन घेतलें तेन्ना तेणी ताका बोगसोणे दिले जाणा सांग जाय जेन्ना हांव तयार जातलें न्हू सगळें विसारतली तेन्नाच दुसरी तुजी पार्टी आसता न्हू ती तुका बोगसोणे दिवपाक तयार जाता म्हाजेच हांव सांगिनासलें आमचे अंकल हें करताले जेन्ना हांवें बोगसोणे दिवन येयली न्हू तेन्ना थोड्या तेंपान बेश्टी हांवें एका अंकलाक स्मायल दिली तो कितलो हें जालें म्हाका म्हणजे रोखडोच हांवें पयलीं डिसिजन घेतलें बोगसुपाक तो रोखडोच म्हाका आमगेर येयलो च्या बीन पेलो मिसरूंक लागलें घर बांदून जालें म्हणजे पळय म्हणजे रोखडोच उलोवपाक आनी मागीर तें आमकां मिस करतालें आमी मातशी येयना बीन जाल्यार कित्याक हांवें पयलीं म्हटल्यार हांव बोगसिता तांकां न्हू हांवें डिसिजन घेतलें पयलीं हांव बोगसोणे दिवपाक तयार जावंक जाय देव तुज्या पासत देव 99 स्टेप घेता सो आमकां तयार आसा आमी जाल्यार देवाक आमी सांगूंक जाय जेजू हांव ह्याच वेळार कोणाचो राग आसा जाल्यार ह्याच वेळार बोगसिता हांव सगळें ब्लॉक जाता रागाचेर न्हू सगळें ब्लेसिंगां कट जाता आमची कोण कट करता आमीच न्हू दुसरो आं दुसरो करिना न्हू आमकां जायना जाल्यार जेजूक आमी आर्गां दिवपाक जाय त्या मनशा मुखार एके भयणीक न्हू ब्रदरीन सांगलेलें तुका जर बोगसोणे दिवंक जायना त्या मनशा बद्दल बरें चिंतूंक जाय जायना पासून जाल्यार बरें चिंतूंक जाय एके भयणीक ते काजारी तेंचे कितें प्रॉब्लम आसले ब्रदरीन सांगलें तेचें बरें चिंत आनी तूं ताका बरें बरें चिंत आनी ताका बोगसोणे दी आनी तेंचे एकठांय जालें म्हणून तेजे फ्रेंड ताका विचारूंक लागले तुमचे एकठांय ते फ्रेंड म्हणाले आपणाक तेजें बरें चिंतूंक म्हणजे आपणाक बोगसोणे जायना दिवपाक सो ताका सांगलें तेजें बरें चिंत म्हणून ते फ्रेंडान आपल्या फ्रेंडांक सांगलें तेजे बद्दल बरें चिंत तुज्या घोवा बद्दल तूं कितें उलोवंक तुका जर जायना तेजें बरें जाल्यार तूं उलोवच नाका कितें उलयल्यार आमच्या जिबेर पदवी आसा न्हू जें कितें आमी उलयता मनशाचें दुसऱ्या न्हू तेंच घडटा जायना दुसऱ्या मनशा आमच्या जिवितान जें कितें उलयता तें आमकांय घडटा तो दुसऱ्याच्या मनशाच्या जिवितान आमी म्हणटा तेन्ना आमी घडटा न्हू थँक्यू जेजस अशें आमी शिकतालीं आमकां प्रतिमेचेर देवान आमकां राज करून शिकयलां न्हू मागणें करपाक जशें आमी मागणें करता न्हू तशेंच देव आमकां दिता ना पळयलां तुमी मॅथ्यू 8 चॅप्टरान न्हू सतपती म्हणून येता रोमन्स ऑफिसर दिसता तो सेंच्युरियन्स ऑफिसर तो येता आनी तो कितें म्हणटा ताका म्हजो चाकर बरो ना न्हू म्हजो चाकर आरेन पडला म्हणटा न्हू आनी जेजू ताका म्हणटा कितें
तूं म्हाज्या वांगडा यो हांव येता तुज्या वांगडा. तो कशें मागणें करता, तो कितें म्हणटा, तूं म्हज्या घरा येवचो फावो ना, पूण तूं एकूच उतर उलयत जाल्यार म्हाजो चाकर बरो जातलो न्हू. तो जें कितें मागणें करता न्हू मॅथ्यू 8 आसा, तो कितें मागणें करता न्हू तेंच ताका तशेंच मागणें करता आनी तो एकूच उतर उलयता आनी तो चाकर थंय बरो जाता न्हू. आतां आमी कितें मागणें करता न्हू हे पृथ्वीचेर, कित्याक आमकां पदवी आसा देवाच्या उतरा प्रमाणे, तेन्ना आमी मागणें करतना पासून आमी चतुरायेन मागणें करूंक जाय कशें मागणें करता तें. तेज्या उपरांत मार्क 5 जायरस येता न्हू, जायरस तो कितें मागणें करता, जायरस म्हाजी धूव मरणाचे तोरेर आसा, तूं यो आनी हात दवर आनी म्हाजी धूव बरी जातली म्हणटा न्हू. जेजून थंय करपाक जायनासलें, हांगा केल्लें तें मॅथ्यू 8 केल्लें तें जायनासलें, हांगा थंय उतर उडोवन जायरसाची धूव थंय बरी जावची नासली, जातलें आसलें न्हू. पूण जायरसान तशें मागणें करूंक ना न्हू. आमचे मनशाक न्हू पदवी दिल्या मागणें, जें कितें मागणें करता न्हू तें आमी सारकेंच मागणें करपाक जाय, तेंच जीव मागणें आयकता. थंय म्हणटा यो आनी म्हजे धुयेचेर हात दवर आनी पेकळ, आनी थंय ताका कितले पासियेंस जाय आसले. थंय 12 वर्साची अस्तुरी न्हू, तिच्या आंगार रगपात जाली न्हू कितली वर्सां, 12 वर्सां. 12 वर्सां ती जियेली न्हू. आतां आमी आमच्या भोंवतणी पळयत जाल्यार हांव पयलीं एके भयणीक हांवें 4 दीस तिका कंटिन्यू आंगार जाल्यार तिका एडमीट केल्ली, तिका चलोंक जायनासलें. हिका आतां 12 वर्साची अस्तुरी, 12 वर्सां तिका ब्लिडींग, खंय चलताली कोण सांगता. ती म्हणटाली न्हू देवाचें उतर, ती चिंताली म्हणटा देवाचें उतर. आपूण तेच्या हांगासतना हातूत लायल्यार म्हाका पेकोळी मेळटली न्हू. 12 years ब्लिडींग. ती कितें मागणें करताली तेंच तिका फावो जालें न्हू. तशें आमी कितें मागणें करता तेंच आमकां फावो जातलें न्हू. वॉट वी प्रे वी गेट न्हू. So be careful when we pray. Even we pray, no prayer, we want to careful what we pray. Same result we get. No? आतां आमी कितें मागणें करता पळय, आतां हेतून ती 12 वर्साची तिका थंयसरूय म्हणून पेखोणी मेळोंक शकताली न्हू. पूण तिणी कितें म्हटलेलें, जेजूच्या हांगासतना हातूत लायल्यार हांव बरी जातली. तिचें मागणें कितें आसलें, जेजूच्या हांगासतना हातूत लायल्यार हांव बरी जातली. आमची मागणी कसली आसा काय, आमी कितें प्रे करता, वॉट वी प्रे इन आवर प्रेयर. See, pray, when I touch the garment of Jesus, I will heal. And what happened? Same prayer, no? She touch and she heal. So what we praying? आता जायरेसानी म्हटलें म्हाजी तूं हात लाल्यार बरो जातलो येतलो आनी घरा कडेन येवन. तेणी जर म्हटलेलें ते सतपती भाशेन तूं एकूच उतर उलय म्हाजी धूव थंय बरी जातली, जातलें आसलें न्हू. पूण तशें तेणी मागणें करूंक ना. आमी एकदां मागणें कशें करता न्हू, आनी तेंच आमकां घडटा आनी मागीर आमी जेजूक ब्लेम करता. ना ना हांवेंनूय न्हू अनकॉन्शियस कितें जालें जाल्यार सर्कमस्टन्स पळयतालें, म्हणजे पळयतालें हांव फुड्यान. म्हजे कजन, म्हजी भयण, म्हजे भाव, तांकां सोयरी कोती येताल्यो आनी सगळ्यो मोडटाल्यो आनी ती येवन सगळीं बेजार जातालीं, रडटालीं कोण नाका म्हटलें. सगळीं कितें कितें तेंचें आयकतालें हांवें पळयलें.
हांवें एक मागणें केलें. हांवें तांकां पयलें, आमी बेश्टे आतां फकाणांनी पळय, जेजू म्हाका कोण पास करतलो तो न्हू, म्हाका पयनासतना पास करूंक जाय. तें आतां म्हटलें न्हू हांवें त्या टायमाचेर, पूण हांव विसरली. आनी तें सेम म्हाका जेन्ना प्रपोजल येयलो तो भायर आसतालो आनी तेणें म्हाका पळोवंक ना. तेणें हय म्हटलें. कित्याक जालें तें? आनी खूब दिसांनी मागीर हांव जेजू हें कितें, हांवें ताका पळोवंकूच ना. हांव खंय पूण म्हाका मागीर उगडास येयलो हांवें कितें मागणें केल्लें. कितें म्हणटा न्हू आमी कशें मागणें करता तेंच आमकां मागणें मेळटा. आतां जॅरियसाक ते म्हणजे ताका रावचें पडलें. जेन्ना आमी मागणें करता न्हू, हांवेंनूय मागणें करता, म्हाकाय खूब टायम हें मागणें केलें, खूब टायम रावचें पडलें. मदीं खूब त्रास जाले. तिडोक बीन फॅमिली लग्न जा म्हणटा म्हणून घर सोडून बसून गेलें हांव. जेजूचें काम करतालीं. पळय म्हणजे तूं मागणें करता तुका रोखडेंच गावना. तुज्या मदीं मदीं कितें जाता. आतां जॅरियसान मागणें केलें, ताका 12 वर्साची ती स्टोरी सांगची पडली न्हू. आनी मागीर ताका आनीक तेजो फेस टेस्ट सांगना, भावाक तेजो टेस्ट सांगना जालो न्हू. कोण तरी येवन सांगता न्हू, गुरुजीक कित्याक त्रास दिता न्हू, तुजें चेडूं भायर पडलें म्हणटा. तशें न्हू आमचें जेन्ना आमी मागणें करता न्हू, जरी आमकां मेळना जाल्यार आमचो भावाक टेस्ट जाता, कितें मागणें करता तें मेळपाक आमकां टायमूय लागता. आतां जायरीस रोखडोच तो गेलो आनी हात धरलो आनी बरें जालें. मदीं ताका हें जालें न्हू, आनी ताका देव कितें, जेजू कितें सांगता ताका, पयलें उतर सांगता कितें, भिवू नाका म्हणटा न्हू. आमकांय देव जेन्ना आमचें मागणें करता तेन्ना अशेंच कितें तो दिसता आमकां, मागण्याचें आमचो फळ मेळना जाल्यार देव आमकां तेन्नाच सांगतलो भिवू नाका. भावाक धर तुवें मागणें कितें केलां तेचेर न्हू. आमी धरता भावाक, आमी म्हणटा ना जायना. म्हणजे आमी कितें सांगता, जेजूच्या उतराचेर मागणें आमचें आन्सर जायना न्हू. ना जाता, पूण आमी त्या टायमाचेर जेन्ना मागलें आनी आमकां रोखडेंच मेळना त्या टायमाचेर आमी कितें जाता, भियाना जायरेसा भशेन. पूण त्या टायमार आमकां जेजू म्हणटा भियो नाका, तें आमी आयकता ना न्हू. भावाक मात धर म्हणटा न्हू. आनी जें कितें तेणी मागणें म्हटलां तेंच जाता न्हू. पूण तेज्या पयलीं कितेंच करता तो, कितें करता जेजू, ऑन भावार्थी आसता लोक थंयसर न्हू रडटालो, किची मारून रडटालो, मेलें म्हणटा न्हू तें. जेजू पयलीं सगळें ऑन भावार्थ भायर काडटा न्हू. थंय फेथ भावार्थ, कित्याक जेजू कडेन न्हू भावार्थ नासतना कांयच करूंक जायना. आमचेशी तो भावार्थ ना जाल्यार जेजूच्यान आमच्या जिवितान काम करूंक जायना, आमचें मागणें आन्सर करूंक जायना. आतां जारियसाच्या पासून भावार्थ जावो आसलो थंय न्हू. आमकांय न्हू, आमी केन्ना आमचे कोणी फॅमिली हॉस्पिटलान आसता न्हू, आमी सांगता तांकां जेजूचेर विस्वास दवर, जेजूचेर विस्वास दवर. पूण ती आनीक कितें करता न्हू, आनी आमी जेजू कडेन मागता. ती मागीर हें जालें म्हणटकूच ती म्हणटा तूं जेजूचें हें कर, खंय गो तुमचो जेजू म्हणटा. पूण जेजूक जावं भावार्थ सगळ्यान पळय, थंयसर ऑन भावार्थ आसलें तांकां भायर काडलें न्हू तेणी ना. तेंची सोयऱ्यां आसलीं सगळीं, विस्वास ना तांकां सगळ्यांक भायर काडलो. आनी मागीर दोगांकूच आवय बापायक धरलें आनी सिसांक घेवन तेणी भावार्थाचें मागणें केलें, उठ. आनी थंयसर तर लोकांनी केलें, लोक म्हणटालो ऑफिसो जाला आनी ताका करूंक उठोंकूय दिवचें नासलें न्हू, म्हणून तेणी भायर काडलें. तशेंच आमकां आमी जेन्ना आमचें कोणाचें आतां मागणें करता न्हू, तेन्ना आमकां सगळ्यांचो जेजूक भावार्थ जावो, एकल्याचो तरी म्हणजे घोट भावार्थ जावो. तो ऑल विस्वास आसता थंयसर देवाक जेजूक जायना मागणें करपाक. आतां आमचे फॅमिलीन बसून आतां आमी कोणायकू मागणें करता तांकां आमी मागणें केलां भावार्थाचें तूं सोत मान जाल्यार तें कित्याक जाल्यार हें न्हू म्हाकाय समजोंक नासलें हें.
एक दीस न्हू जॉन्सन म्हापसा रिट्रीट आसलो आनी ताका एक रिक्वेस्ट येयल्लो एक भुरगें ICU आहा म्हणून ल्हान भुरगें आनी तेणी हांगा कशें मागणें केलें ल्हान भुरगें तें आं तेजे ते देवाचें उतर परगोडटा ते लग्न जालां सगळें मागणें भावार्थाचें मागणें केलें आनी थंयसरूय केलें आनी तेजे फॅमिलीक तेणी सांगलें ती फॅमिली एकली कोण तरी ऑन भावार्थ उलयताले तेणी सांगलें तांकां डायरेक्ट तुमी ऑन भावार्थ उलोवं नाका म्हाजें मागणें जें केलां तें निफोड जातलें कित्याक जेजूक काम कशें जाता भावार्था वरवींच करता न्हू तुमी हें उलोवं नाका जें आपणेन कितें पळयलां आनी मागणें केलां तेजें स्वत माना तेन्ना हांव चिंत्ताली आमचें कितें जाता आमी मागणें करता पूण रोखडेंच ऑन भावार्थ उलयता न्हू मागीर मागण्याचो फळ जातलो मागीर आमकां ब्लेम करता न्हू सगळीं आमी मागणें करूंक गेलीं कोणी प्रिचर एक मागणें करूंक तेणी मागणें केल्लें कांयच जावंक पूण आमी भावार्थ उलयला जेजूक कितें जाय भावार्थ जावो जेजूक कितें जाय फक्त भावार्थाचें मागणें जें कितें तेज्या पवित्र पुस्तकांत बरयल्लें आसा पळय तेंच आमी उलोवपाक जाय तेच उतरा प्रमाणे जॅरियसन म्हटलें आनी तेणी सगळ्यांक भायर काडलें तेन्नाच ताका ते कोणी तें चेडूं उठलें न्हू जेजून ताका उठयलें हात दिवन तशी आमची मागणी अशी भावार्थाची जाता काय रोखडीच आमी ऑन भावार्थ उलयता कितें उलयता आमी भावार्थ उलयता ना न्हू आमकां दिसता तें उलयता न्हू आमी एक तुमकां टेस्टिमनी सांगता भावार्थ कसो काम करता तो म्हजें घर मातशें पयस आसा हांव म्हापसा रावता आनी म्हजें घर आनीक 30 किलोमिटर आसा आनी हांव केन्ना 8 दिसांनी बी घरा वयता आनी एक दीस हांव घरा येतालें हांव घरा तेन्ना हांवें म्हाका कितें काम आसलें हांगा आनी बॅगान म्हज्या प्रॉपर्टी पेपर ATM कार्ड आधार कार्ड सगळीं ATM कार्ड बीन वॉच आनी मेन म्हणजे म्हाजी कांकणां आसलीं भांगराची मोठी 4 कांकणां त्या बॅगान घातली आनी हांव येतालीं घरा बॅग लायलें गाडयेर आनी हांव येतालीं येताना म्हाका एक काम आसलें ऑफिसान म्हणून ते हँड बॅग आसलें तें हांवें हातीन घेतलें तितून अशें हांव मोस्टली डिकीन घालता ती दिसा थंय वचोंक जाय म्हणून तें काडलें आनी तें काम केलें आनी आमी कोणाक तरी डिप्रेशन केस आसा न्हू भुरगीं आसा एका कॉन्वेंटान सिस्टर घरान तांकां शिकोवंक वयतालीं हांवें सांगलें म्हाज्या वांगडा वयता तांकां म्हाज्या भयणीक बी हांव लेट येता मातशी म्हाका कितें काम आसा 11 पावता सांगलें आनी तो ऑफिसान म्हाका सोदता म्हणसर ऑफिसान म्हाका 11:15 जाली हांवें तें काम केलें आनी आतां फास्ट वयतलें आनी हांव पावतलें 11 तें बॅग हांवें मोटें बॅग आसलें आनी तितून प्रॉपर्टी पेपर सारी कितें तरी आसलें तितून तें बॅग घातलें आनी म्हाका उडासना तें हांवें एक्टिवाक ते एका उकाक लायला खबर ना आनी म्हाका आतां 11 पावूंक जाय न्हू तेन्ना मागीर हांवें कितें केलें गाडी इतलें फास्ट सोडली फास्ट सारकी आनी वारें हायवे न्हू आतां हायवे केल्या आनी म्हाजें बॅगूच पडलें वाटेक मोबायल बी नासलो आनी हांव येयली म्हाका दिसता चड फुडें वचोंक ना येयलें हांव म्हाका सिग्नल जाल्लें म्हाज्या कानान ब्लुटूथ आसलो तें टिचींग बंद पडलेलें आतां म्हाका तें फोन काडून परत घालतलें जाल्यार म्हाका टायम जातलो न्हू म्हणून तें हांवें बॅग पळोवंक ना हांव येयलें अर्द्याक पावली बॅग ना फोन करपाक हांव येयना भयणीगेर वयतालें हांव भयणीक सांगपाक तेंगे सोयऱ्या येयल्या न्हू हांव तुमगेर घरा वयता सोयऱ्या येयली आमची कोण सो हांवें बॅग पळय फोन काडूंक पळयलो बॅग ना हांव कितें जालें म्हाका सारकी आनी एका वाटेन तूं जाणा चिंतना कशी तुजें बॅग मेळटलें आसलें ती कांकणां न्हू 4 कांकणां भांगराची तें बॅग मेळपाक ना आनी हांवें कितें केलें आतां वन वे आसता न्हू आतां बॅग अशें पडलां म्हाका रॉंग एंट्रीन वयचेंच पडलें न्हू बॅग पळोवपाक
सायटीकसून गाडी काडली आनी लूक फॉर 18 सर्वेस्वराचो आत्मो बॅगाचेर आसा आनी देवाचो फावर म्हजेर आसा अशी गाडी फास्ट आनी हेवटेन आनी तोंडूय फास्ट. सर्वेस्वराचो आत्मो स्पिरीट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन माय बॅग एंड गॉड फेवर ऑन मी. स्पिरीट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन माय बॅग एंड गॉड फेवर ऑन मी. आनी हांवें तें सोदता बॅग ना, ते वाटेक बॅगूच दिसना. परत गेली आनी एक भुरगो आसलो कॉलेजीचो, ताका विचारलें मातसो फोन दिता रे, आतां म्हाजो फोन आहा न्हू. फोन घेतलो, फोनूच काडिना. हांव आतां कळ्ळें न्हू बॅग कोणाक, बॅग ना म्हणटूच बॅग कोणाचें. आतां मागणें चेंज. सर्वेस्वराचो आत्मो कोणाक बॅग मेळ्ळा तेजेर आसा आनी देवाचो फावर म्हजेर आसा. तें म्हणपाक तोंडूय फास्ट सारको सर्वेस्वराचो आत्मो बॅग मेळ्ळा तेजेर आनी देवाचो फावर. चिंतना न्हू इतली येता तितली फास्ट न्हू, चिंतना म्हाका अशी सतयता. तुजी क्लास आहा, मोबायल ना भितर, आतां तूं कितें करतलें, नंबर कितें करतलें, हें सगळें न्हू म्हाका हांगा. आनी तरी हांव ती स्क्रिप्चर अशी फास्ट म्हणटा, चिंतनाचें सारकें निवाडो दिता न्हू देवाचें उतर. चिंतना कितें दिसता तें उलयच ना, हांव कोणाक फोन करूंक ना. मागीर कितें केलें हांवें, आतां कांय फायदो ना न्हू थंय रावून. हांवें जेजू म्हटलें आनी हांव जेजूक कांय म्हणूंक ना. हांव येताना न्हू एक टॉक आयकतालें, मनशाची जायना ते देवाशी जाता. हें स्क्रिप्चर आसलें, मनशाची जायना ते देवाशी जाता. ते स्क्रिप्चर न्हू वॉट इज नॉट पॉसिबल फॉर मॅन गॉड कॅन डू इट. सो ते स्क्रिप्चर न्हू हांव म्हणीत आसली. म्हणटा न्हू हांव गेली मागीर भयणीगेर. थंय कोण आसलें न्हू फ्रेंडाची भयण, ताका म्हटलें म्हाका फोन दी. तेणें म्हाका विचारूंक ना कित्याक फोन जाय तुका. हांवें तो फोन घेतलो परस भयणीक सांगलें हांव येयना. ताका सांगूंक ना हांवें ना बॅग बीन सांगलें, कोणाक सांगूंक ना. तेंगे सोयरी आयली ती म्हाका पळयता ती हांव, पूण तीच रावना. येयलो हय आनी ती पळयता, पूण तांकां हसून खबरी सांगल्यो. आनी ते एका भयणीक सांगलें हांव येयना हांव तुमगेर पावली. आतां भयणीच्या घोवाक हांव फोन करीत, तो फोनूच घेयना, एंगेज मेळटालो खूब वगत. आतां भयणी परत सांगलें म्हाका तूं अमके कडेन व्हरोंक यो. हांव गेली आनी थंय रावली खूब वगत. हांव कोणूच येयना, म्हणजे हे भयणूय येयना आनी तेजे फ्रेंडूय येयना. सो हांव कितें काडली आनी म्हाका आतां बॅगाचें आहा न्हू, हांव म्हणिता सर्वेस्वराचो आत्मो बॅगाचेर आहा देवाचो फावर आहा, मनशाची जायना ते देवाशी जाता. हें म्हणून न्हू हांव ऑफिसान पावली. हांवें न्हू फस्टूच तोंड उगडलें आनी भयणीच्या घोवाक सांगलें म्हाजें बॅग हायवेचेर पडलें म्हणून. तो म्हणूंक लागलो तुमची तकली खंय आसता काय म्हण लागलो, बॅगा पडात तुमकां कळना काय म्हण लागलो. हांवें आतां म्हटलें तकली खावं नाका, मनशाची जायना ते देवाशी जाता. मातसो तें म्हणलें कितें तें आसलें तांकां सांगलें तेणी. ते म्हणलें आतां पुलीस केस करूंक जाय. ओके आधार कार्ड तांकां सांगूंक ना भांगार बीन आसा म्हणून. भांगार थंयसर आनी पडटलें आसलें न्हू म्हाका. भांगार ना, फक्त आधार कार्ड प्रॉपर्टी पेपर. खंय तरी वचपाचें आसलें हांगा म्हापसासून. आनी हांव केन्ना चडशें हातीन घालता, तें म्हाजें जॅकेट वयर येतालें न्हू अशें म्हणून हांवें तें घातलें ना. टेस्टिमनी जावंक जाय आसली न्हू, टेस्टिमनी अशें हांव डिकीन घालता, तेंय घालूंक ना बॅग. सो पुलीस स्टेशनार गेली. पुलीस म्हाका पयलींच जाता कितें आसा भितर, कितें आसलें आधार कार्ड ATM कार्ड आसा आनी प्रॉपर्टी पेपर आसा. प्रॉपर्टी पेपर आसले. तो म्हणून लागलो खंय पडल्या मागीर ते अमके कडेन. चल हांगा कांय ना म्हणलें, थंय वचचें पडटलें. आतां म्हाका कळ्ळें न्हू हें सगळें विचारता म्हणून. गाडयेर बसली, दुसऱ्या पुलीस स्टेशनार वच सांगलें न्हू म्हाका. गाडयेर बसली आनी जेजू म्हाका आनी पुलीस स्टेशनार वचोंक नाका आनी खंयच्याच पुलीस स्टेशनार वचोंक नाका म्हाका. गाडयेर बसली हांव हांगा चिंता मनशाची जायना ते देवाची जाता. आनी जिबेचे देणे अशें फास्ट गिफ्ट पडटा, फास्ट उलयता. आनी मागीर म्हाका एक भयणीची टेस्टिमनी उडास येयली. एक भयण काजाराक वयताली खंय आनी तेन्ना तिचो ड्रायव्हर येत ना जालो खंय. आनी ती फोन मारता येयना आनी भुरगीं न्हेसोन सगळीं तयार आसा. आतां भुरग्यांक सांगलें न्हू णव जायसर
आतां भुरगीं म्हणटा थापतली तूं ड्रायव्हराक तयार करून आमकां कित्याक न्हेसयल आपूण म्हणटा ड्रायव्हर येतलो आनी आपूण म्हणटा कितें मागणें केलें म्हाजे एंजलाक गायडीन एंजल वच आनी ते ड्रायव्हराच्या एंजलाक सांग फोन घे म्हणून ते म्हाका उडास येयलो हांव जिपेचे देणे यूज करतना न्हू हांवें तेंच म्हटलें म्हाजे एंजला वच ते कोण बॅग मेवला ताका सांग म्हाजो फोन घे पूण बॅगान कितें आसा तें पळोवं नाका म्हणून सांग सगळें आतां एंजलाक सांगलें हांव आनी हांव जिपेचे देणे उलयत उलयत आनी मनान स्क्रिप्चर उलयत उलयत मनशाची जायना ते देवाची जाता उलयच गेली आनी वाटेक पावन एक फोन येयलो भयणीचो आतां इतलें हांवें फोन केलो म्हाज्या फोनार तेणी फोन करूंक ना घोवाक केलो लागोंक ना तो मागीर सांगूंक लागलो मागीर न्हू आमच्या घरा कडली एक आसा तिका हांव मम्मी म्हणटा तिणी म्हाका तो फोन केलो लास्ट मम्मी म्हणून ती आमगेर भयणीगेर येयल्ली तिचो फोन तेणी काडलो मम्मी म्हणटकू ही सारकें कोणाचें तरी बॅग आहे आनी तिका तेणी फोन केलो बॅग मेवळा जर आतां तर कोण व्हरोंक येयना बॅग जाल्यार आपूण पुलीस स्टेशनार दिता भयणीन सांगलें नाका बॅग पुलीस स्टेशनार दिवं नाका आनी तें वेर्ना मेवळा म्हणून खंय सांडला वाटेक म्हाजे पेडण्या तेवटेन बॅग पडलेलें दारगळे पेडण्या अशें आनी बॅग कोणाक मेवळें वेर्ना आनी तो मनीस कुडाय महाराष्ट्रा पळय कशें हें सगळें आनी ते बॅग व्हरोंक यो सांगलें आमी गेलीं आनी तेन्ना तो मागीर सांगपाक लागलो ते बॅग खंय कोणी तरी दुसऱ्यान काडलेलें बॅग हो देंवोन येता म्हणून सांगलें म्हणून ताका सांगलें तुजें बॅग म्हणून आपणेन घेतलें म्हणटा तें कितें करूंक आतां आनी तो म्हणटा आपूण थंय रावतलें जाल्यार आफ्टरनून म्हाका भुरग्याक इस्कुलान पावंक जाय आसलो आनी 2 कोंबे आसले ते कोणाक टायमिंगाक 12 दिवंक जाय आसले आनी 11 टायम न्हू तो म्हणून म्हणटा आपूण गेलो हांवें म्हटलें हांव रोखडीच म्हाका म्हणजे कांय चड वगत जावचें ना बॅग पडोवन कित्याक ते म्हाजे टॉक काबार थांबलेले ते म्हाका खबर आसा म्हणजे ते रोखडीच हांव गेल्या पूण म्हणटा तो आपूण हांवें म्हणलें तूं 10 मिनटां पासून रावलो जाल्यार हांव मेळटलें आसलें कित्याक हांव रोखडीच गेलें हांव म्हापसा येवंक नासलो अर्द्याकूच पावलें हांव सो तेणी बॅग हाडून दिलें हांवें पयलीं बॅग पयलें उगडून पळयत जाल्यार म्हजें सगळें आसा ताका आर्गां दिली म्हणजे थँक्यू म्हटलें ताका आनी ताका मागणें केलें आतां आमकां भावार्थाचें मागणें केलें तेजें सगळें फ्युचरा पासून ताका मातशें फील जालें आं रडोंक कसो लागलो मागीर भयणीचो घोव आसलो न्हू तो म्हणल्यार तांकां पयशे दिता कितें तो म्हणलो आपणाक पयशे नाका हे पयशे कित्याक तुमी म्हणलो आपणाक इतलो आशिर्वाद दिला तोच आपणाक पुरो म्हणूंक लागलो पळय फेथ प्रेयर न्हू थँक्यू जेजस मेळपाक आसलें बॅग हय देवाचें उतर नासलें जाल्यार देवाचें एंजल कशें काम करता जेन्ना आमी देवाचें उतर उलयता तेन्ना तो म्हणटा तें बॅग दुसऱ्यान काडलेलें पूण आपूण गेलो आपणाच्या हातीन दिलो तुजें बॅग न्हू पळय कितें म्हणटालें हांव सर्वेश्वराचो आत्मो बॅग मेळटा तेजेर आसा मागीर तेजेर आत्मो जालो ताका तें सो आमचें मागणें कशें आसूंक जाय फेथ प्रेयर न्हू लायींग विथ द गॉड लॉर्ड ऑफ गॉड आतां म्हाजें तर मागणें आसलें भिरांतीचें आनी तें न्हू तोंड उगडूंक जायना म्हणटा न्हू आमी हांवें कोणाकूच सांगूंक ना आनी सांगलेलें बॅग सांडला सगळें व्हडलें जातलें आसलें सांडटलें आसलें बॅग न्हू प्रॉपर 1821 म्हाजें सगळें प्रॉपर्टी पेपर पयलीं मागीर फॅमिली बेजार जातली आसली हांवें तें प्रॉपर्टी पेपर कितें काम आसलें म्हणून घेवन अशें हांव हाडिना पण तेच दिसा आनी बरें जालें भितर मोबायल आसलो म्हणून मेळ्ळें तें आनी हांवें कितें म्हटलें हांवें म्हाजें पेट्रोल हांवें 2 रावंड मारले न्हू गाडयेचें पेट्रोलूय काबार जाल्लें हांवें जेजूक कितें सांगलें हांव कोणा कडसून पयशे घेवन पेट्रोल घालची ना तेच पर्सींतले पयशे काडून म्हाका पेट्रोल घालूंक जाय आनी तितूंतच घाल नाल्यार घालचीच ना हांवें घालूंकूच ना पेट्रोल सारकें हांव थंयच चलयताली पूण तेच पर्सींतले काडून मागीर पेट्रोल हांवें घातलें आनी घरा गेली कित्याक आमकां भावार्थ जावं न्हू कित्याक जेजू कडेन आमच्या भावार्थूच आसल्यार आमच्या जिवितांत मागणें करूंक जाता
कोणी म्हाका म्हणटा आमकां केन्ना टेस्टिमनी जाली न्हू कितें गो तुका कळना कितें कितें खंय बॅग धरूंक जाय कितें करूंक जाय आतां टेस्टिमनी जाली न्हू देवाक आर्गां दिवपाचें सुवातेर आमी चालू न्हू मनीस न्हू आमी हांव म्हणटा देवाक आर्गां दी मेवलें देवाक आर्गां दी टेस्टिमनी तर सांगशी न्हू कितें गो तुमकां येत ना अशें विचारता पूण आमी हांव मेवलें न्हू जेजूक कितलें आर्गां न्हू कितलें आर्गां ते लाखाचे आसतले मोठी कांकणां सो आमचें मागणें कितें जावंक जाय सांडलें ना न्हू आमची चिंतना तसल्या हेजेर न्हू चिंतना चड उलयता आमचेशी चड उलयता म्हाजे कडेन आनी कितली उलयताली जाणा एवटेन उलयता एवटेन न्हू हें उताण आनी एवटेन गाडी फास्ट सो आमचे केन्ना प्रॉब्लम आसता तेन्ना आमी हॉट सिटार आसता सारकी तेन्नाच आमी न्हू आमची जिबली सांबाळूंक जाय तेन्नाच आमी कितें उलयता न्हू तेंच आमचें जर आमी मातशें पासून मागणें आमचें रॉंग जाता तेंच आमकां मेळटा हांव केन्नाय पळयतां इवन ती बँगलां घालतना हांव जेजूक आर्गां दितां थँक्यू जिजस म्हणजे कित्याक म्हाका आजुनूय उपकार तुजे आसा हे मनशाची जायना हांव म्हणटाली न्हू मनशाची जायना ते देवाशी जाता आतां आमच्या लायफान असले कसले प्रॉब्लम आसा जाल्यार आमी मॅडिटेट करूंक जाय देवान मनशाची जायना ते देवाशी जाताच आमी हे स्क्रिप्चर घेवन आमच्या जिवितान म्हणपाक जाय इवन सिकनेस पासून मनशाची जायना न्हू दोतोराशी जाता कितें तरी क्युअर आसा डॉक्टरा कडेन ना न्हू पूण देवाशी आसा न्हू क्युअर न्हू थँक्यू जिजस एक टेस्टिमनी बॉक्सणाचेर हांव तुमकां सांगतालें न्हू एक भयणीच्या न्हू पांयांक पणसून घावो जाल्लो आनी बोटां बीन तिचे पांय काडपाचो आसलो ती तशीच हॉस्पिटलांतसून घरा येयली पांय काडून ना म्हणजे तिका पांय काडपाचो नासलो तिका आमी देवाचें उतर जेजून कितें सांगलां न्हू खुर्साचेर तें आमी तिका एक्सप्लेन केलें जेजून कितें केलां पेज पिडा रोग सगळो रोग आमचो खुर्सार घेवन मेला न्हू एक एक दुयेंस सगळे दुयेंस कितें दुयेंस तोडला तेणें आमकां संवसारान ना न्हू सगळे दुयेंस घेवन तेणी खुर्सार मेला आनी तिका आमी सांगताली आनी तिका सांगलें आमी कित्याक बायबलान आसा एक ओल्ड टेस्टिमेंटान तेका घावो जाल्लो पांयांक आनी तो घावो पेकाच नासलो लेप जालो पेकाच नासलो एक राजा तो जाकेल काय कोण राजा आसता तो आनी नाताल प्रवादी ताका सांगता की तूं मरतलो आसा आतां तूं मरतलो आनी तो कितें करता जाणा पाऱ्याक पळोवन म्हणटा आपणाचें बोगसणें आपणें कितें केलां तितलें देवाक सांगता आनी तो वचोकूच नासता प्रवादी ताका सांगता तो येता परत आनी देवान तुका 15 वर्सां दिल्या आनी तशें आसा की तीच लेप जो ते मेडिसीन जो कितें लायतालो न्हू ते परस तो गायाक लायता आनी तो घावो पेकता तेचो केन्ना तो बोगसणें आपणाचें कितें जालां तें सांगता तेन्ना बरो जाता ते न्हू भयणीक आमी एक्सप्लेन करताली एक्सप्लेन केलें बोगसणें तुजे कडेन आसा कोणाक तरी राग आसा तुजो ती ना म्हणटा पूण सांगतना ती कितें घोवाचें आपणाचें वायट सांगपाक लागली म्हणजे गोवन अशें केलें अशें उडयलो आनी आपणाक तेन्ना आमी तिका सांगलें घोवाक बोगसणें दिवंक जाय तिका एक्सप्लेन केलें बोगसणें दिल्या शिवाय म्हणजे आनी हे सगळी टेस्टिमनी बोगसणेचेर आसा तेन्ना ती मानून घेतली ती म्हणलें आपणाक कोणी सांगूंक ना आपणाक खबर ना सो आमी तिका बोगसणेचें हें केलें आनी मागणें केलें आनी तिजो पांय न्हू पणसून सारको वत्तालो मातयेर कशी आनी घावो बीन तिका चलोवंक सारकें जालें म्हणजे हें घालताली आनी तिजे पांय न्हू पणसून जळटालो ती सांगताली पांय सारको जळटा आपणाक चलतना बीन जेन्ना तिणी एक्चुली तिणी बोगसणें दिलें न्हू आनी तेन्नाच आमी मागणें केलें तेन्ना तिजो पांय
वतालो तो सारको बरो जालो. आमी ताका चलोवंक लागले तेन्ना ते पोंदां लागता न्हू, कळटा न्हू वतालो तें, ताचे पोंदां लागोंक ना. पयलींच मातशें लागलें आनी मागीर ना. आनी घावो सुद्दां तसो ड्राय जालो. म्हाज्या वांगडा आयिल्ली तेंच्यांनी बसून पळयलें आनी म्हाज्या वांगडा एक फ्रेंड आसलें, तेंच्या घरा कडले ते भयणटी, तिणी बसून दुसरे दिसा ते कामाक गेले. आनी मागीर आमी थंयच थंयसर एक प्रेयर सर्विसीक एका कॉपेलान देवाचें उतर दिवंक वयता. थंयसर ती सांगपाक लागली ते आमगेर येयल्ले कामाक. कित्याक जालें तेचें? बॉक्सोणें दिलें आनी मागणें तुजो घावो रोखडोच पेकलो पांयाचो. एझेकिएल, आयजाया न्हू, एझेकिएल राजाचें नांव. सो आमकां मेन कितें आसा, आमकां कितेंय जर जालां जाल्यार आमी पयलीं आमी चोरान येवंक जाय आमी खंय मिस्टेक केल्या काय म्हणून. तश्यो न्हू रोखड्योच आमच्या त्या दिसांनी न्हू रोखड्योच तशी पांयाच्यो केस 3 केसीस सोमत्योच आमकां. जेन्ना आमी आमचें न्हू विजिटींग डे आसलो थर्सडे, बेरेस्तार आमी कोण बरी ना त्या घरांनी विजीट करूंक वयतालीं. ही पयली केस. दुसरी पासून गावली तेन्ना एक भयण आसली, दोनी पांय येदे मोठे जाले आनी वता आनी वास येतालो सारको. फुड्यान बसोंक जायनासलें. आतां तिका एक्सप्लेन करूंक जाय न्हू, फुड्यान बसचेंच पडलें न्हू, पयस रावन काय हें करून. पूण तेन्ना पवित्र आत्म्याक सांगलें, पवित्र आत्म्या म्हाका न्हू हेजी वास येवंक जायना, मातूय म्हाका वास येवंक जायना. कित्याक नाल्यार हांव देवाचें उतर दिवची ना न्हू ताका, आमचे कडेन जावचें ना न्हू. कोण म्हणटा भयण नुस्तें उडयना भायर सुकलेलो तसो वास येतालो म्हणटा आपणाक. ती म्हणटाली आपणाक नुस्तें कोणी तरी उडयलां अशें दिसलें म्हणटा. असो वास मनशाक पळय. ताकाय आमी तशेंच सेम ताका सांगलें, ताकाय तशेंच आमी देवाचें उतर दिलें. तशेंच आमी तेच त्या राजाचे 2 किंग्स म्हणटा तो, त्या राजाची ताका तशीच स्टोरी सांगली. ते कशें बॉक्सोणें दिल्यार येता, ताका जेजूचें कोत्ता म्हणून कितें तरी घोवान म्हटलेलें म्हणटा आपणाक. त्या कळना तेणी सांगलें आनी ताकाय आमी तशेंच केलें. तेजें न्हू मागणें करिना फुडें न्हू वास येवपाचो थांबलो. मागीर आनी ते पांय पळय दोनी वताले मातयेर सारकी अशी, ती सारकी तेजी ते पासून थारलेले. मागीर कितें जाता, आमी मागणें अनभावार्थ जाता न्हू. मागीर रोखडीच आतां आमी भावार्थाचें मागणें केलें, मागीर कितें जाता, कोणूय येवन ताका कितें सांगता अनभावार्थ जाता न्हू. मागीर तेंचें आमी आतां सांगलें न्हू तेंच जेजूचें कितें भावार्थाचेरूच आतां आमी सांगता स्क्रिप्चर उलय. आमी आनी कांय करूं शकना न्हू. जेजून कितें सांगलां, भावार्थ म्हणजे कितें बरयल्ल्या त्या वस्तूचें दान मन बरोवन दवरला पळय, तेचें दान मन दवर म्हणटा तो भावार्थ. ते बरयला उतराचेर तूं भावार्थ दवर. भावार्थ आमकां कसो येता, देवाचें उतर आयकल्यारूच आमकां भावार्थ आमचो वाडटा न्हू, देवाचें उतर आसल्यार. पूण आमचे कडेन उतर जाय न्हू. तुका आमकां पेखोणी मेळोंक जाय जाल्यार उतर. आमी जेन्ना शिकयता न्हू, जेन्ना ती जर आयकल्यार जाल्यारूच तांकां सक्सेसफूल जातली न्हू. आमी मागणें करून हात धरून मागणें करून पेखोणी मेळटा, पूण कितलो दीस रावतली आं? ती तर कंटिन्यू जायना. आमी पावना न्हू कंटिन्यू. आतां आमी परत परत कोणाच्या घरा परत परत वचना न्हू, वचोंक जायना. जेजू गेला, जेजून एकदांच प्रीच केलें, सगळ्यांनी अंडरस्टँड केलें न्हू. जेजू परत परत एकाच मनशा कडेन वयतालो बायबलान, तो प्रीच केलो. भाव आत्तां सांगतालो 2 किंग्स आयजाया आसलें सदेमको. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah. 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 Hallelujah.
नो या टू किंग 20. हांवें ही टेस्टिमनी कोणाक तरी एका गाडयेन सांगताले आमी एका सुवातेर वचपाक आसली प्रेयर सर्विसीक आनी ते म्हणटा आपणाची घोवाची आंटी मॉस्किटो चावतालो आनी घावो जातालो तिका आनी पेकानासलो. जेन्ना तिणी म्हणटा आपणें तिका सांगलें म्हणजे अशें सांगताले एक बैल तेन्ना तिणी आपले कजन ताका राग येतालो कजनाचे आपणाचे कितें तरी जाल्लें तेंचें. जेन्ना ती उलयली म्हणटा कजना कडेन तिजो घाव पेकलो. घाव पेकलो मागीर रोखडोच घाव पेकलो म्हणटाले ते. कित्याक आमी जेन्ना आयकताना बसून आमकां आमची चूक वा दुसऱ्याचें कितें तरी जाल्यार आमी जेन्ना शॅर करता न्हू तेन्नाच आनी पळयतात मग तेन्नाच तुका तें सुवातेर न्हू उगडा हें करता आनी तें कितें दिसता तें म्हाकाच सांगता कशें दिसता न्हू. जेन्ना पवित्र आत्मा एका भावाचे भयणीच्या तोंडांत उलयता तेन्ना तो म्हाकाच सांगता कशें दिसता न्हू. केन्ना आमचेची कितें आसा आनी हो भाव एका कशें कळ्ळें म्हाजें स्टोरी न्हू जायना तुमकां. एक प्रेयराक गेली आतां आमकां कितें उलयतना आमकांच सांगता कशें दिसना मागीर आमी करेक्शन करता न्हू एक टेस्टिमनी वचून आमचें हय तूं कितें ओदो दाखयल्ले ओदो घातले ते पळय 21 बीन ते दीस heal you on the third day of the now you will go up. Full story, yeah. केन्ना आमकां पेकाना घावो बीन जाल्यार हे स्क्रिप्चर आमी दिताले चडशे आनी आमी पळयलां तितून रिजल्ट आसा. गायब 2-3 आमी खूब टेस्टिमनी आयकल्या ह्यो बॉक्सोण्याचेर वाचून पळया मागीर तुमी. या man cannot do, God can do in your life. So देवाची जाता सगळें न्हू मनशाची जायना जाल्यार आमी कोणाचेर पातयेवंक जाय त्या टायमाचेर प्रॉब्लेम येयले म्हणटकूच आमी चडशीं मनशाचेर पातयता आनी मागीर म्हणटा मनशान म्हाजें आयकोंक ना म्हणटा न्हू. एक्चुली आमी देवाचेर पातयेवंक जाय सगळें आमी देवाचेर पातयेवंक जाय. कसलेंय काम आमी पयलीं देवाचेर घालूंक जाय मागीर आमी फुडें सरोंक जाय. आनी देव आमकां सारकें एग्जॅक्ट इवन ऑफिसांनी बसून कामां जायना जाल्यार म्हाजी न्हू ही लूक 4:18 स्पिरीट ऑफ द लॉर्ड इज ओपन गॉड फेवर ऑन मी ही फेवरेट स्क्रिप्चर म्हाजी. हांव म्हाजें कसलें काम जायना न्हू ल्हान बसून ल्हानांतलो ल्हान हांव रोखडेंच न्हू त्या मनशाचेर घालता. एक दीस कितें जालें एका ऑफिसान म्हाका पेपर झेरोक्स मारून हाडून दी सांगले आनी झेरोक्स मारूंक वच जाल्यार आनी सांज जाल्या आनी बरो दुसरे दिसा येवंक जाय म्हापसा तूं पणजे परत येवंक जाय. हांवें कितें म्हटलें ते आतां म्हाका झेरोक्स मारूंकूच जाय आनी तेणी हाड सांगला नाल्यार फाल्यां घेवन पळय तांकां कांय ना न्हू. पळय जाल्यार लायट ना म्हणून लागलो तो. हांवें भायर येयली स्पिरीट ऑफ द लॉर्ड इज ओपन ऑल द इलेक्टेड ऑफिसर एंड गॉड फेवर ऑन मी. सर्वेश्वराचो मग सगळ्या लायटीकाराचे जे सामकें करता ते मिशिनाचे देवाचो फावर म्हजेर आसा. भायर येयली आनी हांव मनीस रावली रोखडीच न्हू लायट येयली तो म्हाका आफोंक येयलो. म्हणजे म्हाजी स्क्रिप्चर हे न्हू तेन्ना म्हाजी पासपोर्ट करूंक जाय आसली म्हाका स्पेलिंग मिस्टेक आसली मातशी
ती तेणी कोणी पळयली पूण हांवें ती लास्ट म्हाका सगळ्यांनी पळोवंक ना लास्ट हेजेर कडेन पावली आनी तो म्हाका सांगपाक लागलो आपूण करिना आपूण नको तुजी मिस्टेक जायत जाल्यार हांवें न्हू ती स्क्रिप्चर म्हणीच रावली स्पिरीट ऑफ द लॉर्ड इज ओपन हर गॉड फेवर बायल आसली ती आनी फेवर ऑन मी म्हणीच रावली पळयल्यार पासपोर्ट पळोवंक वच जाल्यार सेम म्हाका जाय पळय तें स्पेलिंग घातलां पयलीं तिणी म्हाका सांगलें नाच आपूण घालचीच ना तेन्ना हांव स्क्रिप्चर म्हणीच रावली न्हू देवाचें उतर तें काम करताच म्हणटा न्हू आयजाया 55:10 देवाचें उतर जे भायर स्वता तोंडानसून काम केल्या शिवाय बेश्टे वयचें ना म्हूण सांगलां न्हू सो तें पूण भावार्थान म्हणपाक जाय न्हू आं ल्हान ल्हान आमकां दिसता धाकटुल्यो वस्तू पूण ते वस्तूंनी बसून आमकां देव रोखडोच हें करता न्हू म्हाजे कडेन न्हू टू व्हिलराचें खूब वर्सां लायसन नासलें लायसन नासतना गाडी चलयतालें हांव पुलिसान धरलें न्हू एक स्क्रिप्चर सर्वीसवराचो ऑफिसराचेर आहा देवाचो फावर म्हजेर आहा म्हणीच रावताली मागीर तें लायसन घरा जाल्लें बीन तेजे सांगताली वच कितल्या वरां म्हाका धाडला एकदां म्हाजे कडेन लायसन पोल्युशन बीन कांय नासलें कितले 600 म्हणल्यार स्क्रिप्चर मनांतल्या मनान म्हणीच रावली म्हाका दिसना तूं खंय वयता म्हणल्यार सिलिंडर बूक करूंक वयता घराक वचून चल तर म्हणल्यार तें स्क्रिप्चर पूण हांवें तें लायसन जेजू जाणा आसलो म्हाजें कितें मिस्टेक आसली सादें म्हाजें परत सगळें करचें पडटा म्हणून हांव रावली पूण जेन्ना हांव मॅरीड जाली तेन्ना हांवें रोखडेंच लायसन काडलां सो आमी देवाचें उतर आमच्या जिवितान काम करताच आमी कितें करता हें धाकटुलें काम कित्याक देवाक जाय अशें करता न्हू करिना पूण जेन्ना आमी भायर सरतना तेन्ना सगळ्यांचे सर्वीसवराचो ऑफिसराचेर बीन घालून वयता न्हू काम रोखडेंच जाता आनी एकदां तूं घालून तूं सारकें बोबावन वच कितें जाता काम जायना न्हू इवन न्हू रावता आमकां 1 Peter 5:8 सांगता न्हू देवचार आमकां सारको रूल असो भोंवतडे फिरत आसा न्हू देवचार आमचेशें आसता एक दीस कितें जालें हांव सदांच गाडी चलयतना न्हू स्क्रिप्चर म्हणटा Psalms 91 आनी Psalms 121 लास्ट लायन भायर भितर येता देव आमकां प्रोटेक्ट करता आनी दिसा न्हू हांव येयली अशी येयली आनी खबर ना कांय नासतना म्हाजी गाडी हितून पडली वण्यान पडली आनी गाडयेचेर म्हाजें बोट अशी पडली न्हू हांव आनी हांव नको हांव अनकॉन्शियस म्हाका कांय खबर ना पडल्या ती पावसाचे दीस आसले रेनकोट घालून रेनकोट काडलो तेंच्यांनी म्हजो घोव आसलो वांगडा तेणी काडलो रेनकोट हांव गाडी चलयता तो फाटल्यान आसलो सगळें काडलें तरी म्हाका कांय खबर ना आनी एम्बुलन्सीन आसलें हांव आनी जेन्ना म्हाका सेन्स येयलो आनी हांव पळयता हांव खंय आसा म्हाका हात दुखलो हांवें सोमतें तेन्ना कितें म्हटलें हांव सोडली शोल्डराचेर म्हाका पेन आहा हे भुजाचेर अशें पडल्या न्हू हांवें तेन्नाच न्हू जेजू तुज्या हाडांक तुका फ्रॅक्चर नासलो म्हाका फ्रॅक्चर ना हे मागणें केलें आनी जेजूच्या गायांनी हांव बरी आसा Psalms 22 तुज्या फ्रॅक्चर नासलो कुडीक तर म्हाजेय कुडीक फ्रॅक्चर ना आनी तुज्या गायांनी हांव बरी जालें हॉस्पिटलान हाडलें हॉस्पिटलान एक्सरे काडले हांवें न्हू हें बोट पळोवंकूच ना बोट लांबता तें पळोवंक ना म्हाका कांय खबर ना एक्सरे काडटाना बोटाचें फ्रॅक्चर दाखयलो पळय म्हणजे हांवें तें पळोवंक ना न्हू आनी हांवें मागणें करूंक ना मागीर हांवें जेन्ना मागणें फ्रॅक्चर सांगलें डॉक्टरान आनी ते म्हणालो हाडाचो डॉक्टर ना दुसरे दीस आमी प्रायवेट डॉक्टराक तेणी तेंच सांगलें एक्सरे काडना फुडें आनी हात बांदलो आनी सांगलें कितें जाणा 4 दीस दिल्ले म्हाका तुका 24 दिसा येवन ऑपरेशन आहा हेका हांगा प्लेट घालूंक जाय ह्या बोटाक प्लेट घालूंक जाय कितें अशें लमतालें न्हू तर आमी येयली घरा आनी आमी उलोवंक लागली जेजू तुज्या बोटाक
खंयसरूच तुका फ्रॅक्चर नासलो, म्हज्याय बोटाक फ्रॅक्चर ना. डॉक्टरान सांगलेलें पूण ना, आनी ऑपरेशनूय ना. आनी आमी जेजूच्या गायांनी बोटा कडेन उलयत आसली, बोट तूं जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड, तुजेर फ्रॅक्चराक तुगे कसलोच अधिकार ना अशें म्हणून आमी म्हणीत आसले. आनी जेन्ना गेली एक्सरे काडलो तेन्ना बोट म्हजें हील जाला म्हण लागलो. डॉक्टरान सांगलें म्हाका तुजें बोट हील जाला, ऑपरेशन नाका. आनी डॉक्टर येयलो. थँक्यू जिजस, प्रेज यू लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया. आनी जेन्ना परत प्लास्टरींग करता न्हू, तो परत बँडेज करूंक येयलो. हांवें म्हटलें डॉक्टर हे दोनूच बोटांक न्हू फ्रॅक्चर, दोनूच बोटांक हें घाल, हें बँडेज मार. म्हाका म्हणपाक लागलो हय काय. हांवें म्हणलें म्हाका काम करूंक जाय. हय काय म्हण लागलो. म्हाजे तेन्ना तापलो डॉक्टर, तुजें इतलें तूं काम करताय जाल्यार तुजें बोट कशें हील जालें 4 दिसांनी. आनी हो तापलो, म्हणजे तेजे 25,000 सांगलेले म्हाका त्या टायमार. पूण ते गेले न्हू, तेणी म्हाका आनीक आख्खो हात बांदून उडयलो. मागीर आतां हील जालें न्हू. हांव पयलीं ब्लेस डॉक्टराची टॅबलेटां घेवपाक आदींच पर्यंत जेजू मेळच्या पयल्या पासून बरें दिसलें, सोडली टॅबलेटां कितलीं आसूं. आनी ताका लागून कितें केलें, पयलीं येयली ती घेवकूच नासली न्हू, आनी रशेंत घेत नासली. तें बीन घोव वांगडा आसलो न्हू. आतां तो म्हणटालो दोतोराचें आयकना, तुजें छानपणां करता, वळना न्हू. जेजूक वखता पूण देवाचें उतर ना न्हू, प्रॅक्टीस ना न्हू, स्वत मानूं शकना न्हू. ताका लागून दोतोरागेर येयली ती रशेंत मात घेयनासली, ताका कितें सांगताली. आनी मागीर आनी वचोंक ना, बरें जालें सारकें, आनी वचोंकूच ना. कित्याक जाता हें सगळें, देवाचें उतर भावार्थान जें कितें तूं मागताय न्हू तेंच मेळटा न्हू. हांवें सांगलें म्हाका ऑपरेशन ना, फ्रॅक्चर ना, कितें जालें, फ्रॅक्चर ना न्हू. जें कितें बरोवन दवरलां तेजेर आमी सोत मानता, तो आमचो भावार्थ. ताका लागून आमकां बरोवन दवरलां तें शिकचें पडटा न्हू बायबल. बेश्टेच आमकां जाता सोत मानूंक हेजी. आतां डॉक्टर येदो व्हडलो रिपोर्ट सांगता, तुजें बोट तूं जर ऑपरेशन करिना जाल्यार तुजें बोट अशें लांबतलें, अशें सदांच. इजी डॉक्टराचें आयकूंक ना जावच्याक इजी हें. पळय न्हू अशें बोट उरलें जाल्यार दिसता न्हू बोट. आतीचे पांयाचें कोण पळोवंक वचना, आतीचें दिसतालें न्हू. कोणी म्हणटालो न्हू कितें गो तुज्या बोटाक जाला न्हू. इजी जायना. पूण देवाचें उतर जेन्ना तूं उलयत रावता, कंटिन्यू इन द वर्ड ऑफ गॉड म्हणटा न्हू सगळीं जाणां. भावात बसून येवंक जाय जाल्यार कंटिन्यू आसूंक जाय आमी देवाच्या उतरान. एकदां रिट्रीट केलो मागीर म्हयनोभर कांयच ना. थंय कोणी आसा तो केन्ना चोरून व्हरतलो न्हू. बी आमचे 5 वेळ पडले न्हू, जमणीचेर पडले. ते देंवचार केन्ना येयलो खबरूच ना. ताका लागून तुजें जर बी तुका जर बरीं फळां दिवंक जायी, 30क 60, 60क 100, जाल्यार आमी कितें करूंक जाय, कंटिन्यू इन द वर्ड ऑफ गॉड. देवाच्या उतरान सोयरीको सदांच आसूंक जाय. दिसपट्टी जिवितान आमच्या देवाचें उतर आमी उलोवपाक जाय, वाचपाक जाय. कंटिन्यू आसूंक जाय. आमी रिट्रीटाक गेली, प्रिचर जाता, बेश्टी वचोन येयली जाल्यार एक गॅरेजीन गेली, वचोन येयली, वचोन येयली जाल्यार मॅकानीक जाता आमी. कोण तरी मॅकानीक जाता, बेश्टो येयलो, बसलो, गजाली सांगला आनी येयलो. तो मनीस जर तो पानो घेवन हातीन शिकोना तेजे कितें इन्स्ट्रुमेंट, जाल्यार तो मॅकानीक जायना न्हू. तशेंच आमी देवाच्या उतराक येयली, बसली, नोट्स बरयले आनी घरा व्हरोन दवरले. तेतूंत तर वाचिना आमी, काडून वाचिना, तशेंच दवरलें जाल्यार आमी एक शिकोवणदार, एक आमकां कोणाक सादें काम करतले जाल्यार आमकां सादें हिलींग पासून म्हजे कुडीक जाय जाल्यार पासून जावचें ना, कंटिन्यू जायना जाल्यार. तूं घरा वचोन तें देवाचें उतर प्रॅक्टीस करिना जाल्यार
तुका हांव तें सादें हेडेक न्हू दात बसून फोडटा न्हू तो सुद्दां पेकोणी मेळची ना. देवाच्या उतरान सोयरीकोत ना जाल्यार जाता जाल्यार तुमकां विचारा. आमी आतां पयलीं रिट्रीट केल्ले जाताले. हांवूय म्हाज्या लायफान न्हू हांव जॉन्डीस पेशंट जॉन्डीस आसली म्हाका रोगतान वयल्यान कामीण कायको म्हणटा न्हू तुमी कितें म्हणटा कायको ती म्हाज्या रोगतान आसली आनी डॉक्टरान सांगलें क्युअर ना रोगतान क्युअर ना न्हू लायफ टायम तुका टॅबलेट घेवंक जाय लायफ टायम. आनी चिकन खावंक जायनासलें ताती कांय ना तें जर खाल्लें हांवें जाल्यार म्हाका परत आंग फोडटालें म्हाजी हाडां फोडटालीं हाडां ही जॉयंटाचेर न्हू सारकी फोडटाली आनी तकली सारकी कितें जातालें मुयाल्या आनी झेम येताली. सो त्या टायमाचेर मान डॉक्टराचें आयकताली आनी टॅबलेट घेताली आनी म्हाका जो चिकन नुस्तें नॉन वॅज हांव म्हाका सदांच जाय आसलें हांव तें खाताली टॅबलेट घेवन परत चिकन खावन परत टॅबलेट घेताली नाजाल्यार कोडू वखद घेताली अशें आतां लायफ टायम न्हू आनी कांय ना. आनी जोर येतालो म्हाका आनी हांव कॉलेजीक वयताली तेन्ना हांव जोर येयलो म्हणटकीर कितें करताली कॅन्टिनान आमच्या वयताली टॅबलेट घेताली केन्नाय जोर येतालो म्हाका आनी तो कॅन्टिनाचो बसून म्हाका इतली टॅबलेटां घेता म्हणून आपणा कडेन म्हाका म्हणटालो तूं बरें दोतोराक मेळ गो बाय जाणटो आसलो. आनी अशें म्हाजें लायफ. आनी जेन्ना म्हजी मम्मी आसली तेन्ना कितें जातालें तें हाडां न्हू फोडटा पांय धामताली दिसांनी रात अशी धामताली ती मातशें काम केलें परत धामताली परत आनी दोतोरागेर वयता न्हू तितलें मातशें बरें दिसतालें परत जातालें कंटिन्यू जोर येतालो अशें करून जालें. आनी डॉक्टरागेर गेली जाल्यार म्हाजी आई एक्सपायर जाली मागीर भयण आसली भयण ते पांय आतां दुखता धामतली पांयार पांट धरताली उशे धरताली म्हणजे ती पेन वचपा खातीर पेन रिलीज जावची. डॉक्टरागेर गेली जाल्यार हांव डॉक्टरागेर लोक बसता न्हू त्या बाकाचेर वचोन न्हिदताली कित्याक म्हाका बसोंक जायनासलें न्हू म्हजी हाडां दुखताली. मागीर भयण म्हणटाली म्हाका तुका न्हू हांव दुसरे फारा दोतोरागेर व्हरची ना म्हाका सगळीं जाणां विचारता तुका कितें जालां काय म्हणून लज दिसतालें न्हू न्हिदप आतां हांगाच तुमी येता आनी हांव कोणी न्हिदला जाल्यार तुमकां कितें दिसतलें लज दिसची ना कोण न्हिदला जाल्यार कित्याक जातालें न्हू कित्याक न्हिदला कित्याक इवन आमी प्रेयराक बसून आनी थंय कोण लोक ऑन बावरती. सो अशें करून न्हू जालें तेन्ना हांव पोर्टा रिट्रीटाक गेली थंय कोणी म्हणजे एक मॅसेज आसली कोण तरी हील जाता अनक्युरेबल सिकनेस तें रोगतान कितें आसा तें बरें जाता तें हांवें न्हू सोत मारलें म्हाजे कडेन उतर नासलें पूण फक्त न्हू हांवें सोत मारलें जेजू तुवें म्हाका सांगल्यार तुका कोणी मेवल्या आनी टेस्टींग कितें घरा कडेन भरपूर वखदां हाडून दवरल्या म्हाका घेवपाक. पूण त्या टायमाचेर हांवें जेजूक सांगलें जेजू हांव हें वखद घेवपाक ना कित्याक तुवें म्हाका सांगल्यार तूं बरें जालां तेन्ना म्हाका देवाच्या उतराची कांयच समजणी ना निखतें हांव भितर सरल्या जेजूच्या उतरान भितर सरलेली तरी जावन न्हू तें वखद हांवें घेवंक ना आनी देवाच्या उतराचेर न्हू फायट केली. आनी जातालें एकदां केन्ना केन्ना सिमटम तुका टेस्टी येतात न्हू आमकां येना हें कितें जालें जाल्यार परत दिसता न्हू आमकां परत म्हाका दुयेंस जालें हें जालें खंय दिसता न्हू दिसना कामीण परत जाता दिसता आंग म्हाजें फोडटा पांय बीन ना जेजू तुवें म्हाका सांगलाय न्हू म्हाका पेखोणी दिल्या म्हणून सो ती पेखोणी म्हाका मेवल्या अशें करून न्हू आतां म्हाका विश्वास जाल्यार म्हाका आतां जॉयंटिसाचें हांव कांयच घेयना आतां वयल्यान म्हाका जेजूचें उतर गावलें न्हू जेजूच्या गायांनी बरें जालें. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जिजस. आमी सगळीं उबी रावया. सर्वेश्वराचो आत्मो घेवया आमी 2 मिनटां म्हणया सगळीं जाणां. सर्वेश्वराचो आत्मो म्हजेर आहा देवान म्हाका अभिशेक केला आनी आपल्या मोगान भरला आनी सगळ्या वायटांतली सुटका दिल्या. ह्या वखदार आमकां कितें आसा दुयेंस आंगान दूख कितें आसा
प्रॉब्लम आसा घरा कडेन बसून जाल्यार स्वतमाने जेन्ना आमी म्हणटा हे स्क्रिप्चर दोळे धापून आमी नियाळ करुया त्या स्क्रिप्चराचो आनी आमी स्वतमान्या आमच्या घराक सगळे प्रॉब्लम जेजून सॉल्व जाले म्हणून दोळे धापया. सर्वेश्वराचो आत्मा म्हजेर आसा, देवान म्हाका अभिषेक केला आनी आपल्या मोगान भरला आनी सगळ्या वायटांतली सुटका दिल्या. सर्वेश्वराचो आत्मा म्हजेर आसा, देवान म्हाका अभिषेक केला आनी आपल्या मोगान भरला आनी सगळ्या वायटांतली सुटका दिल्या. सर्वेश्वराचो आत्मा म्हजेर आसा, देवान म्हाका अभिषेक केला, आपल्या मोगान भरला आनी सगळ्या वायटांतली सुटका दिल्या. Spirit of the Lord is upon me. My God himself has anointed me and he filled me with his love and set me free from every evil, everything, every bondage. Set me free, set me free. The Spirit of the Lord is upon me. My God himself has anointed me and he filled me with his love and set me free. Be free completely. आमी सगळी म्हणुया कोंकणीन म्हणुया कोणी इंग्लीश म्हणुया हांव मागणें करता म्हणा. सर्वेश्वराचो आत्मा म्हजेर आसा, देवान म्हाका अभिषेक केला, आपल्या मोगान भरला आनी सगळ्या वायटांतली सुटका दिल्या. Spirit of the Lord is upon me. My God himself has anointed me and he filled me with his love and set me free completely. स्वर्गीच्या बापा आमी तुका दिन वाजता म्हणा सगळीं म्हणा. Spirit of the Lord is upon सर्वेश्वराचो आत्मा म्हणा सगळीं. Thank you Jesus. Praise you Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. जेजू तुवें सांगला आयसाया 10:28 when the anointing come break the yoke of the enemy. येद्या वक्तार सगळ्या तुजें एनॉयटींग येयला जेजू. सर्वेश्वराचो आत्मा तेंचे सगळ्यांचेर आसा. देवान तांकां सगळ्यांक अभिषेक केला, आपल्या मोगान भरला जेजू आनी सगळ्या वायटांतली दुयेंसांतली पिडेंतली आनी बोगसोण्यांतली जे बोगसोण्यांत दिवंक जायना येद्या वक्तार जेजू तसल्या हितूनसून सगळ्या दुयेंसांतली सगळ्या पिडे रोगांतली जेजू जो रोग येवपाचो आनी येयला जे पातकांतली मेकळी केल्या सगळ्या श्राबांतली मेकळी केल्या जेजू येद्या वक्तार आनी सगळ्यांक हात लायला आनी तुज्या मोगान बोल्ला आनी तुज्या मोगान जेजू सगळें बरेंपण तेंच्या भितर सरलेलें आसा म्हणून जेजू आमच्या भितर म्हणून तुका आमी आर्गायता. सगळी भिरांत सगळी दूख कुडींतली सगळे पांयांतली चलोंक सगळे कोणाक चलोंक जायना सगळ्यांक चलोंक जाता येद्या वक्तार जेजू. कित्याक तुवें म्हटल्यार एनॉयटींग येता तेन्ना देवाचें सर्वेश्वराचें आत्मो येता तेन्ना देवचाराच्यो मांड्यो सगळ्यो पिसळून पडटा. ब्रेक द योक ऑफ द एनिमी. येद्या वक्तार देवचाराचे बोडवी जी चलोंक जायना उलोवंक जायना आयकूंक जायना हे सगळे दुयेंसांतली सगळे तांकां येद्या वक्तार सगळ्यांक आयकूंक येता दिश्टी पडटा चलता धांवता उलयता सगळें काम करता म्हणून जेजू तुका आमी आर्गां दिता. कित्याक तुजो आत्मो आमकां तुवें दिलेल्या पासत जेजू त्या आत्म्या वरवीं आमी सगळें करूं शकता आनी ना जें कितें करूंक जायना तें तुज्या नांवान जेजू सगळें तुज्या एनॉयटिंगाचेर सगळें जाता म्हणून जेजू. कोणाक प्रीच करूंक जाय तें सगळें कोणाक गवायकी सांगूंक जाय भिरांत सगळीं पयस केल्या त्या वक्तार जेजू आनी तुज्या मोगाचो हात सगळ्यांक लायला आनी सगळ्या घराब्यांनी शांती तुजो मोग वतलोलो आसा म्हणून जेजू सगळ्या घराब्याक आनी सगळ्यांक तुजी तेंच्या घराब्यान जशी विश्वास दवरता एकले सोत मानता आख्खो घरा सगळ्याक जेजूचें उतर मेवळा आनी सगळ्या घराब्यांनी सुद्दां पेखोणी हे जिवीत जेजूचें व्हांवता जेजू तुजें जशें जिवीत आमच्या भितर एकल्या भितर व्हांवता येद्या वक्तार सगळ्या घराब्यांनी येद्या वक्तार तुजें जिवीत व्हांवता आनी शांती समाधान घराब्यान येयला म्हणून जेजू आमी तुका आर्गां दिन वाजता. हे मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता. आमेन. हालेलुया 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 हालेलुया. शिकारा बरा 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 बरा
Oh, rabba, 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 rabba. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. हे देवा सगळ्यांचेर मोगाचे घराब्यान मोग वता म्हणून जेजू आमी शांती घराब्यान एकवट ना ते एकवट येता कितले हजारी जोडपे एकठांय येयला तुज्या नांवान जेजू म्हणून तुका आमी आर्गां दिता दिनवासता ह्या वेळार जेजू आमी तशी तुजे कडेन कोण येयल्ली केन्ना परत वचोंक ना जेजू खाली हातीन वचोंक ना येद्या वक्तार कोणूच खाली हातीन वचना जेजू सगळे तुजी जी पेखोणी जे तुवें खुर्साचेर केला ते बलिदान ते कितें काबार फिनीश म्हटलां ते सगळ्यांच्या जिवितान येद्या वक्तार सगळें बरेंपण घेवन वयता जेजू आनी हेच बरेंपण ती आपल्या घरान आपल्या शेजाऱ्याक सगळ्या वाड्यान सगळ्या इगोर्जेनी हे बरेंपण जे कितें शिकल्या ह्या इतल्या दिसाक जेजू 10 दिसां 9 दिसांक कितें शिकला जेजू ती आपल्याक सगळ्याक शिपडटा हें बरेंपण जेजू आनी सगळ्या वाड्यांनी सगळ्या शहराक ज्या कोणशांनी देवाचें उतर पावोंक ना त्या कोणशांनी ती देवाचें उतर शिपडटा जेजू हें एनॉयटींग तुवें दिलां जेजू प्रीच करपाचें सगळ्यांक त्या वेळार जेजू एकल्याकडल्यान मानून घेतला जेजू हांव वचोन ही घोवायकी हें देवाचें बरेंपण हें देवाच्या उतराची समजणी आमी आमच्या गांवांनी वचोन दिता म्हणून तांकां जेजू येद्या वक्तार तूं घोटाळी बॉल सगळो भिरांतीचो आत्मो येद्या वक्तार तांकां काडला जेजू तेंच्या भितरलो आनी मोगाचो आत्मो कित्याक तूं म्हणटा मोग आसा थंय भिरांत देवाचो मोग आसा थंय भिरांत ना ह्या वेळार तुज्या मोगान सगळ्यांक बोललेलो आसा जेजू आनी भिरांत पयस केलेली आसा म्हणून तुका आर्गां दिता जेजू सगळें बरेंपण तेंच्या जिवितान ती पळयता जेजू तेंच्या जिवितान आनी दुसऱ्यांक ती गोवायकी दिवन ती आपल्याच घरान न्हू आख्या संवसाराक जेजू तुजे हे ब्लेसांव हे देवाच्या उतराची समजणी परगट्टा म्हणून जेजू तुका आर्गां दिता आनी जी तुवें पेखोवणी दिल्या तांकां ती दुसऱ्यांक पेखोवणी दिवंक वावुरता आमी सगळीं म्हणून तुका आमी आर्गां दिता जेजू हे तुज्या फुकट्या देण्या पासत जेजू जे आमी फुकट घेतला जेजू आमी ते फुकट दिता म्हणून तुवें जे आमकां शिकयलां ते आमकां तूं फुकट दिवंक शिकयता म्हणून जेजू तुका आमी आर्गां दिता तुका आर्गां दिता तुज्या उतरान आमकां शांती आसा तुज्या उतरान पेखोवणी आसा तुज्या उतरान सगळो घसघशीत मोग वता जेजू येद्या वक्तार जण एकल्याच्या काळजांनी मोग वता तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजू तो घसघशीत मोग वतयला त्या मोगा वरवीं जण एकल्याक मोगान जिवंक जाता एकामेका कडेन म्हणून जेजू आमी तुका आर्गां दिता दिनवासता सगळे बरेपणा पासत येद्या वक्तार तूं करताय आनी केलेल्या पासत जेजू आनी आमी येद्या वक्तार जेजू आमकां तुवें जण एकल्याक आमचो भावार्थ जे 9 दिसांक आमी देवाचें उतर आयकलां त्या उतरा वरवीं आमचो सगळो भावार्थ वाडला जेजू आनी त्या भावार्था वरवीं आमी ना दिवस आमच्या जिवितान आसा शिकोता जेजू म्हणून तुका आर्गां दिता ह्या भावार्थान ह्या फुकट भावार्थाच्या देण्या खातीर जेजू तुका आमी आर्गां दिता दिनवासता हालेलुया शिखारा बारा बारा बा ओ शारा रा कारा कारा पारा चारा तारा 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 कारा कारा ओ राबा 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 ओ राबा 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 शिखारा बारा 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 हालेलुया शिखारा बारा 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 बा ओ रा 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 कारा 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 बारा बारा शिखारा बारा बा ह्या वेळार कोणाक उडास वराना स्क्रिप्चर जेजू तुमकां उडास व्हरपाचें एक एनॉयटींग सेपरेट अभिषेक मेवला तुमकां सगळ्यांक उडास उरपाचो स्क्रिप्चर जे देवाचें उतर शिकला ते उडास उरपाचें देवान तुमकां एक एकल्याक एक अभिषेक केलेलो आसा Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. आमी जेन्ना सोद उलयतली तेन्ना सगळ्यांक जेन्ना आमच्या तोंडांसून देवाचें उतर आमी भायर काडटली तेन्नाच सगळ्यांक पेखोवणी जे बरेपण तुवें करून दवरलां तें तेंच्या जिवितान दिश्टी पडटलें त्या वेळार जेजूक आमी तुका वखाणटा तुका दिनवासता सगळे बरेपणा पासत आमी सगळे तुमकां वखाणुया देवाक जे सुवातेक आमकां हाडलेले पासत आनी असले शिकवणेन बोललेले पासत जेजूक आमी आर्गां दिता दिनवासता सगळे आमच्या ब्रदर जॉन्सना पासत तेजी फॅमिली पासत
जे सुवातेर वचपाचो ते सुवातेर सगळे आज बरे सुरक्षा कंच दवरलेलो आसा म्हणून जेजूक आमी आर्गां दिता. हालेलुया. शिखारा बारा 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 हो रा 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 करा 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 हो रा बारा 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 तोय दापा तोय दापान म्हणा मेवया जेजू तुझ्या पायांनी म्हाका भिकोणी मेवया. 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 जेजू तुझ्या पायांनी